पयच्या पयले देवान आमकां केल्ल्या सगळ्या उपकारा खातीर ताची स्तुती आमी गावया. ताच्या मनाक आमी गितां गावया. देवाचें उतर म्हणटा किर्तन 103 आमकां कळीत आसचें हरी मस्त पोटी आमी आयकलां देवाचें उतर तें. परत एक घडीभर आमी वाचया आनी आमचे कान घेवया. उपरांत बापाक पुताक पवित्र आत्म्याची स्तुती आमी करया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस्कंताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. देव हर एका वेळा म्हणलें बरें आमकां राखता, सांबाळून व्हरता आनी त्या जाप आज आमी जिवांत आसां. कितलेशे जण पयनार गेल्ले पाटी पावोवंक नात, ह्या पिडेंत आसात आनी कश्टां आसात, पूण आमकां राखलां, सांबाळून व्हेलां. त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया, होगलाप दिवया. आमच्या जिणेंत जें कितें देवान वर्तेपण दाखयलां, देवाचें उतर सांगता ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. त्या देखून हर एका वेळार आमी देवाची अर्गां स्तुती गावचें आमचें कर्तव्य. आनी अशें देवाक अर्गां स्तुती गायत आसतना सगळे तुजे आपरा तो बक्षिता, सर तुजे पिडा पयस करता, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोग आसतना म्हाका कुर्चीचो मुकुट घालता. जीनभर आपल्या देण्यांनी म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तो तुका दादोस करता. गरुडाच्या तरणारपणा बरी तुजें तरणारपण नवसरता. हात आमचे वयर उबारया, उजो हात वयर उबारया. एक कीर्तन आमी सांगाता म्हणया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सो तुज्यो पिडा पयस करता, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. तुजी जीनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. गरुडाच्या तरणारपणा बरी तुजें तरणारपण नवसरतलें. अर्गां तुका सम्या जेजू, होगलाप तुका सम्या जेजू, महिमा तुका सम्या जेजू, स्तुती तुका सम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तिस्सु उतरा गायनान आमी गावंक मुखार सरया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಒಡಾತಳೆಯನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Alleluia, 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 ಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Alleluia, 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 Alleluia.
హల్లెలూయా 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 Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जिसु होगलाब जिसु महिमा जिसु स्तुति जिसु हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तरबडी सभारदनांनी म्हणचे आसा हांवें कांगलें देवाक अर्गां पटोवचें. आमकां हर एकाकी बुकांची गरज पडटा. बूक नासतना मागणें करूंक कळना आनी देवा लागीं मुखामुखी उलोवंक कळना. पूर्ण तेस्तामेंत आमी वाचलो जाल्यार थंयसर कितें सांगता, मोइसे देवा लागीं मुखामुखी उलयतालो. म्हळ्यार मुखामुखी म्हळ्यार लागशिल्लो संपर्क देवा मदें. आमी आमचे जिणेंत आमी कितली ऑनलायन प्रार्थना पळोवंक पुरो, कितली मागणी करूंक पुरो, या रेतिऱ्यो करूंक पुरो, आनी कितें केल्यार थोडोसो वेळ हांवें देवा संगी करसूंक थोडोसो वेळ आमी नियमीत दवरिचें. आमच्या जिवितांत हांवें म्हजे जिजू लागीं वैयक्तीक रितीन उलोवचे खातीर केल्ल्या उपकारा खातीर दोळ्यांक बरी दिश्ट दिल्या. कितल्या जाणांक दोळ्यांची दिश्ट सारकें ना, पूण आमकां दोळ्यांक दिश्ट दिल्या. कितल्या जाणांक उलोवंक जायना, आमकां उलोवंक बरी सकत दिल्या. कितल्या जाणांक म्हाका एक याजाक सांगतालो, हात इतलो दूख आसा गे, कुमगार दिवंक सयतांकाना तितलें दूख आसता म्हाका. जर तर आमकां हात उखलूंक ह्या आमच्या पांयाक बळ दिला वयस जाल्यार कितले देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. एक व्यक्ती येवन सांगतालो, म्हाका जिरवणाचे समस्या आसा, हांवें कितले खाण केल्यार ते तशेंच भायर येता, म्हाका जिरवण्याची सकतच ना. जर तर आमी जेवचे खावचे खाण बऱ्या रितीन जिरवणी जाता वयस जाल्यार देवाक कितले आमी अर्गां पाठयचे. तकलेची एक शीर इल्लीशी गुवल्यार पुरो कितें जाता, माती हीण जावन भोंवता हांव, पिशे म्हणटा हांव थोडे फाटी वैगी त्या प्रमाणे भोंवता. जर तर तांतूर राखण वेला वयस जाल्यार कितल्या जाणांक तकलेची पिडा आसा, कितल्या जाणांक रातीची न्हीद पडना. जर तर हे सगळें आमकां फोव केलें जाल्यार देवाक आमी कितले अर्गां होगलो पाठोवंक आसा. उबी राव आपणे एक घडी बरोबर सगळीं उबी रावया. आमी म्हणया सांगाता, ನೆನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೋಡಲು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟವರೇ, ಕೇಳಲು ಕಿವಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರೇ, ನಡೆಯಲು ಕಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಕೈಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. गव्या व्हडल्यान आनी किवडा तळ्यान परत एक बटी. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसु देवा. देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसु देवा. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसु देवा. ನೆನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೆನ್ನೆವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ
ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. पवित्रत्व सो आदर आम्ही मागया. देवाचे उतर आम्ही आता ऐकूं मुखार सरता. दोन दरींच्या तलवारी सारकें काम करचें तसलें क्रियात्मक हें देवाचें उतर, बळादीक देवाचें उतर. ह्या वेळार आमी आयकूंक घेता आसतना, ही उतरां आयकत आसतना आमचें तें देवाचें उतर काम करूंक साकून दी. देवाचें उतर ह्या जागाक बऱ्या रितीन तें मन दिवंक जाय अशी करपा लाबोवन दी. हांगासर ऑनलायन कोण कोण विक्षण करतात की तांकां हर एकल्यांक तांणी आसच्या जाग्यार तें देवाचें उतर पावोवन दी. आनी त्या खातीर पवित्रत्वाचो अवतार आमी मागया. पवित्रात्मरा वरवा करुणिसु ओ देवा. पवित्रात्मನ ವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ. ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ. ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು
ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು, ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ. ದೇವಾ, 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 ದೇವಾ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ದ್ವೇಷಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೋಷಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳು, ಜಗಳಗಳು, ದ್ವೇಷಗಳು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸು ನೀ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ದೇವಾ, 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 ದೇವಾ. ಜೇಸು, 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 ಜೇಸು. ಸಂಕ್ಲಿ ಸುಡ್ಕ, ಜೇಸು, ಸೋಸಾರಲ
ದೇವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಜರುಗಿಸಲಿ. ಈ ದಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿಷೇಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂಶದ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂಶ ಕಾಳಸಮನ್ನು ಹೋಗೋಣ. ಟಚ್ ಟಚ್ ಪವರ್ ಪವರ್ ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಕಾಳಸಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್ ವಿ ಪ್ರೇ. दुनियात आमच्या काळजात दवरया. Keep your hands on your hearts. Close your eyes. Open your hearts and minds to the Spirit. तुमच्या काळज मना पवित्र आत्म्याक उक्तें करा. तो आमच्या थंय देवान आयल्यार हर एकन करबनपस बंदड पयस करता. आमच्या थंय देव दिल्ल्या आत्म्याक पुनर सक्तेवन करता. जस कदकाया वरवीं आमच्या उण्यापणा वरवीं सांग पुरो थोडे पटी तो जोन बोगो आमी जोडूंक शकना. जेजू सांगला तुमी मागा हांव तुमकां दितलो आनी आपल्या आत्म्याकच तो तुमकां दितलो. हाजे रितीर आयकोंक पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरलेली माय मरी तशी मजत आमी मागया आनी सांगाता म्हणया. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशात सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसो, तुमच्या सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. Luka's Evangel 26, Luke chapter 24, verses 30 to 35. उपरांत जेजू तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें हुंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नपयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्हय. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. ते 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले समी कोरोस जिवान जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडलेल्या संगती विशयान आनी उंडो मोडतना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. उबे उबेच रावा. इल्लें मुखार या मुखलीं चेरां बसा मुखार वेगी. फाटीं कोण आयल्यान तुमी मुखार येतात. आयिल्ली मुखार जागो आसा वेगी. सायडीन कोण बसून आसात सायडीची मुखाऱ्यांक सुमार कदेलां बाकी आसात. मस्त आशिर्वादां कोणाक जाय मुखल्या चेरार येवन बसा.
निमाण आयिल्लीं पयलीं जातलें म्हणलें जेजू न्हय गे तशें निमाणें आयिल्लीं आतां पयलीं जातलीं. तुमच्या मुखार चेअरां खाली आसात जाल्यार खाली सोडनाकात. चापुला भितर चेअरां खाली आसात जाल्यार चेअरां खाली सोडनाकात. हांगा मुखार 2 चेअरां खाली आसात, 3 चेअरां खाली आसात. कोणाक चड आशिर्वादां जाय मुखार येया. प्रेज द लॉर्ड. मोदें चेअरां खाली सोडनाकात. तुमी उठोवन सायडीन या खंय चेअर खाली आसा बसा. कित्याक लोक येता कामांत हांव येतलो मागीर तांणी सोदून सायडीक बसचें नाका. आमी सीदा युकारिस्तीक जेजूक पळोवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू. होगळाप तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. हालेलुया. हालेलुया. बसया. आमी युकारिस्तीक पोरसां कसली पोरसां कालच्या दिसा हांवें सांगलें तुमकां सासणीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय, कितें उणेंपण आमचें थंय आसा. आनी त्या तरणाट्यान जेजू लागीं येवन विचारल्या विशयांत आमी आयकलें. जी कोण काल येवनात तो सर्मावी दिव्यवाणी लायव्हार मेळटा पळोवयात. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी युकारिस्तीक पोरसां कशीं जाता आनी युकारिस्तांत आमकां घटाई कशी मेळटा, ह्या बोळ आमकां कशें मेळटा. वी ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द युकारिस्टीक लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज हांगा निरंतर आराधनाच्यो भयण्यो आसात. परपेच्युअल एडोरेशन. दीस सिस्टर्स आर हियर. दे अडोर द लॉर्ड and that is their strength. आणि आज जेजूच्या कुडी रक्ताची परब ती आचरण करतात कारण तांकां जेजूची कुडीचे आनी रक्ताचे महत्व कळीत आसा. मात्र न्ही तांकां बोळ गठाई थंय मेळटा. वी शूड ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम वेर. आमी खंय आमी थोडे पटी म्हणटा संजेर इल्लें पुरासाण जालां न्ही गे म्हाका इल्लें बरें KFC ऑर्डर कर सायबा या एक पिझ्झा ऑर्डर कर सायबा. मागीर हें पुरो कितें काण तें आमकां घटाय जाय आनी थोडी म्हणोंक पुरो इल्लो पियेल्यार घटाय मेळटा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. घटाय मेळटा की म्हणजे गटारान पडटा की देव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आज आमी चिंती जाय आमकां सकत खंय तावन मेळटा. फ्रॉम वेर डज वी गेट द स्ट्रेंथ. आमी गायता ह्या कांतार न्ही सडवंदाराचे जरी तावन संतोषान तुमी उदक ओडतेल्या. यू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द स्प्रिंग्स ऑफ द लिवींग वॉटर. जेजू सांगता तें जिविताचें उदक हांव तुमकां दितां. तो जिविताची झर जावन आसा, तसो जिवीत जावन आसा. त्या खातीर आज हांगा आमी निमाणें घडीत आमच्या ह्या 26व्या आवास्वरांत लुकाच्या वांजेलांतलें वाचलें. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना पळया ते भिवकुरे जावन आसले. ते भिवून गेल्ले कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजूचें कुरसावणेचें घडीत पळयिल्लें आनी सांगाता जेवणार आसतना म्हणजे तो आमकां सांगाता हाडटा. ही ब्रिंग्स अस टुगेदर खंय युकारिस्ताच्या मेसां बोवारी. आमी फाटीं पळोवया न्हू घडीत पूण सक्कड जाल्या उपरांत तो युकारिस्ताच्या त्या खातीर आमी सर आमचो वावर काम कितें जावन आमी येता. तिसरो उपदेश आयतार सावन भगेवनपणी सांबाळ युकारिस्तीक मेजा बोवारी आमी येता. युकारिस्त आमकां घटाय दिता, बोळ दिता. आनी आमी हांगा पळयता सांगाता जेवणार आसतना ताणें हुंडो घेतलो कित्याक तसो हुंडो जावन आसलो. जेजू जिवीत असो हुंडो. जीजस मेड इन हेवन. जेजू सर्गीन तावन देंवून आयिल्लो हुंडो. काल आमी गायलें आराधना वेळार तांणी पुर्वजांनी केलें मन्ना पूर्वजरुंडरू मन्ना 6 वरां बिडलिल्ला वल्ला मरण तांकां सोडूंक ना. पूण तुका सेवल्लो हर एकलो तो ससनाक जियेतलो. त्या खातीर 6वो आवास्वर तुमी वाचल्यार जो हांवसो जेजू सांगता कसो तो युकारिस्त जाता, कसो तो आमकां घटाय दिता, बोळ दिता, हे आमकां सकत दिता. आनी ताणें कितें घेतलें? ताणें हुंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. He gave thanks. कोणाक ताणें अर्गां दिली?
बापाक ताणें अर्घां दिली. ही थँक्ड हिज फादर, सर्वीस फॉर देव. बापाक आमी अर्घां दिजय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुमी पळया जेजू खंय अर्घां दिता. 5,000 जाणांक वाडटा तो. वैगी हॅलो वाडटा की ना? वाडटा न्हू. तो कितें करता? थंय आसले कितल्या उंड्या कितल्यो माश्ट्ल्यो? 5 उंडे आनी 2 माश्ट्ल्यो. तो काणींग येता आनी कितें म्हणटा तो? देवाक अर्घां दिता. प्रेज द लॉर्ड. आमी आमकां असलें खाण जेवण पळोवन अर्घां दिता ओंगी तें पुरपुरता ओंगी. प्रेज द लॉर्ड. आमचे समस्या कितें म्हळ्यार मरमरींग. आमकां पिडा आसा, इवसेची पिडा म्हणटात न्ही. पुरपुराय. जेजून अर्घां दिली. थँक गॉड. युकरिस्ट इज थँक्स गिवींग. कित्याक थँक्स गिवींग म्हळ्यार आमकां आनी आमच्या बापाक एकवटायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताणें ते 2 माश्ट्ल्यो 5 उंडे घेतले, अर्घां दिलें, ताणें वांटलें. 12 दाली उरलें एक पोटी, 7 दाली उरलें एक पोटी. पण वेन यू गिव थँक्स टू गॉड, केदाळ तूं अर्घां दिताय आनी की सडी तूं उरता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर सकाळीं उठल्या कुडले पयले तुमी देवाक अर्घां दिवचें. उठला न्ही आज, हार्ट अटॅक जावन हार्ट फेल जावन मरोना न्ही देवा तुका अर्घां म्हणचें. प्रेज द लॉर्ड. अर्घां दितना कर्गां पयस येतात, पुरपुरतना कर्गां लागीं येतात. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर वी हॅव टू अर्घां दितलो. हांव अर्घां दितलो. सोम्याक हांव अर्घां दितलो. हर एक घडी म्हज्या जिवितांत अर्घां. वी हॅव टू थँक कॉन्स्टंटली. त्या खातीर तुमी येवकारिस्त मुखार येताना सगळो दीस कितें करी येता? तुमी देवाक अर्घां दिवी येता. गिव थँक्स. हर एक तुमचे तकलेंत पांया पर्यंत विश्वे थँक्स म्हणा. केल्ल्या उपकारां खातीर थँक्स म्हणा. आज आमी विसरता, त्या खातीर आमी निसरता, त्या खातीर रडटा, त्या खातीर आमी बुडटा आनी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. जेजून कितें केलें? उंडो घेतलो, अर्घां दिवन मोडलो बापाक. जेजू तेंच करता. लाजाराच्या पणव्या सरशी जेजू रावता आनी मारता देवून येवन म्हणटा 4 दीस जाले तो मरो न्हू, घाण पडल्या कोण ना, फातर काडचो नाका. जेजू फातर काडूंक सांगता. फातर काडता. तो बापाक अर्घां दिता. बापा हांवें विचारचे पयलें तूं कितें जाय तें तूं जाणाय, तूं दिताय म्हूण म्हाका कळीत आसा. तूं सदांच म्हाका आयकताय. दीस इज द कॉन्फिडन्स. युकरिस्ट बिल्ड्स कॉन्फिडन्स. आमकां आत्मविश्वास जाय जंय. आमच्या आत्म्याक भावर्त सकत बोळ जाय जंय. आनी ती बोळ युकरिस्तांत मेळटा. ताणें उंडो घेतलो, अर्घां दिवन तो मोडलो. ही ब्रोक. तो मोडलो. ताणें ताकाच मोडलो. खंय? शिसांचे पांय धुताना. ताजो हांकार, स्वार्थ हें सक्कळ खंयचेंय ताजें तें नातलें. ताणें ताकाच मोडलो. तांचे पांय ताणें धुले. ताणें तांकां बक्षिलें. ताणें अखेर पर्यान मोग केलो. ताणें ताकाच मोडलो त्या कुर्सा वाटेर. पळय 3 फावटीं तो पडलो. ताका हिणसिलें, दणसिलें, हकमान केलें. ताका नाका जालें, ताका मारलें, ताका झेरमान मारलें, थिंपी उडयली. सक्कड कितें जालें ताका? ताणें ताकाच मोडलो. मात्र न्ही ती सगळी कुर्सा वाट ताची मोडणी. जंग पुरो निमाणें ताच्या कुर्सार किळयतना, थंय उमकळतना ताणें ताकाच मोडलो. कित्याक? ताका मोडना शिवाय तो युकरिस्त जावंक साद नातलो. त्या खातीर ताणें परमेश्वरान सबार बली भेटयताले. खंयचीय बली संपूर्ण जायनातली. A lot of sacrifices in the Old Testament. None of them that cleansed the people of Israelites, but only the sacrifice of Jesus. जेजूचे बलिदान. आई बाविणे शिलेचो रगत घेवन तो वसोंक ना. 9 वर्सवर हेब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत सांगता ताचे रगत घेवन तो गेलो. He himself entered as a priest, high priest. याजाक, शाश्वीत सासणाचो याजाक, मेल्कीजेदेकाचो वर्ग असो तूं. कित्याक? ताका मूळ ना आनी ताका तळ तोच अरम तोच अंत. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, फाल्यांचें वाचप आमकां पयलें वाचप तें मेल्कीसेदेक अब्राहमाक आशिर्वाद दिता. ही ब्लेसस हिम. ही बिकम्स ए. पळय केदाळा तूं आशिर्वाद दिताय, तूं आशिर्वादीत जातलोय. आनी आशिर्वाद आमकां आशिर्वाद हाडटले. आशिर्वादाद्वारे तांकां देवाची देणी मेळटली. आनी आज जेजू उंडो मोडटा, अर्घां दिता आनी तो तांकां वांटून दिता.
म्हणजे तोसू येवकारिस्त जावन त्या कुर्सार तावन सोडवणो ताणें सगळ्या संवसाराक दिली. आनी म्हाका वयर उबारतना सगळ्यांक म्हजे थंय हांव आकर्शितलो. आय विल अट्रॅक्ट एवरी वन टवर्ड्स मी. आनी हें जेजूचें उतर जावन आसा. त्या खातीर ताणें कितें केलें, तो जेवणार आसतना ताणें हुंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. जेजू नव्या संवसारा पासो तो मोडलोलो हुंडो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर युकारिस्त आमकां बापा लागीं राज्य केल्लो संकेत, आमकां बापाकच वळख करून दिल्लो संकेत, आमकां आमच्या आनी बापा मदें असो ताफावत हाडून उडयलो संकेत, आमच्या आनी बापा मदलो मोगू बळवून केल्लो संकेत युकारिस्त. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पण काल हांवें सांगलें तुमकां थोडे फावटी आमच्या दोळ्यांक कोवळां म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. आमी थोडे फावटी आमकां दोळे आसून आमी पळयना, कान आसून आमी आयकना. ह्या थोडे फावटी आमी म्हणटा आमचें जिवीत कितें स्टक जाल्लें बरें जाता. आनी हांगा तांकां कितें जालें तशेंच जाल्लें. एम्मा वाटेर चलतल्यांचें जिवीत स्टक जाल्लें. थंय तांकां भायर येवंक वाट कळीत नासली. जावं बरो थोडे फावटी आज आमच्या जिवितांत ती थोडे फावटी आमचें जिवीत तें स्टक जाता. केदाळा हांव सैरीके वयर सैरीक सोदताना म्हाका सैरीकच मेळना, स्टक जालां म्हजें जिवीत. इंटरव्यू दिवन काम सोदतां, काम मेळना. म्हज्या वेपारांत बिझनेसांत म्हाका यशस्वी सक्सेस ना. ह्या म्हज्या जिवितांत खंयचें आपोवणें स्विकार करचें म्हाका कळीत ना. ह्या हांव थंय तावन म्हाका मुखार वचून वाट कळीत ना. आय थिंक इट इज द एंड. पूण ती अंत न्ही. त्या खातीर जेजू तांकां ताची खरी वळख युकारिस्त द्वारे दिता. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले, दोळ्या वयर मांडलेलीं कोवळां पडलीं, तांची मोतींत असली बंदड पडली. पण आतां सर्गीची जाणवाई तांकां लाभली. युकारिस्ट गिव्स अस हेवनली विजडम. त्या खातीर कोलोसे घरा बरयलें पत्र 2:3 सांगता जेजू जावन आसा सर जाणवायेचें भंडार. जाणवायेचें भंडार तो जावन आसा. त्या खातीर म्हाका भाव भयणीनो जेजू थंय आमकां युकारिस्त द्वारे आमकां ती जाणवाय तो दिता. आनी दोळ्या मुकलो तांणी ताची वळख धरली. हे दोळ तांकां वळख धरूंक जावंक ना, कारण ते भियान आसले, ते संवसारी राटावळान बुडोवन आसले. आनी जेजू तांकां वळख धरचे बरी करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तांणी ताची वळख धरली. ह्या साबार जाणां क्रिस्तांवां आसात, कथोलिकां आसात, तांचे दोळे बंद जाल्यात. युकारिस्तांत जेजू पळोवंक शकनात, सक्रामेंताक गौरव दिवंक शकनात, देवाच्या उतरांत आपणाचें जिवीत जियोंक शकनात. मागणें करनातले बरी बंदड्यो आडयला. म्हाका भाव भयणीनो एक बंदड ह्या आड तांच्या जिवितांत आयलां आनी जेजूची वळख धरूंक जायनातल्या बरी जालां. पूण तो केदाळा ताणें वळख धरली. कित्याक जेजू कडलें आतां वळख धरली जाल्यार ते भावार्थान घट जाले, ते मागण्यांत घट जाले, धैर्यान भरले, आत्म्याच्या सक्तेन भरले. तांचेर वेडो घाल्ली बियाची बंदड जावं पुरो तांचो अस्कतकाय, तांचे भितरची अस्कतकाय, ह्या संशय हे सगळें पयस जालें. कशें? जेजू युकारिस्त द्वारे तांकां वळख करून दिल्ल्या वरवीं जेजू तांच्या दोळ्या मुकलो, नपयस जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेजू कळ्ळें आनी हांवें तांकां तांच्या सांगात रावो जाय म्हणना. ते बळवून जातात. युकारिस्त आमकां घटाय दिता, युकारिस्त आमकां बोळ दिता, युकारिस्त आमकां सस्नीक जिविताक व्हरून पायता. तो वळो ते एकामेका म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना
आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्ही. पळय जेजू तांच्या लागीं उलयलो, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ ताणें सांगलो, आतां तांकां सक्कड उगडासाक येता. आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्ही. तेच घडये युकरिस्त आमकां मिसावांक आपोवणें दिता. बंद दारा भितर बसोंक न्ही. आमी ताची सुवार्ता परगट करचे, सुवार्तेक साक्ष जावचे व्यक्ती जावन तो आमकां अभिशेक करता. तस घडये पळय उठून ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी कोरोस जिवान जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडलेल्या संगती विशान आनी उंडो मोडटाना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. तांणी तांचें भें सोडलें. तांच्या जिविताची नाका जाल्लीं गडितां सोडलीं, नकारात्मक गडितां सोडलीं. आतां सत ते उलोवंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, महिमान तुका सुमिया जेजू. एक घडी भर दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज जेजू ह्या ताच्या परभेद्वारी आमच्या सांगाताय तो समकता, आमकां तो आयकता, आमच्या लागीं तो उलयता आनी आमच्या सांगाता तो रावता. आमी केदाळे म्हणटा, ए जेजू म्हजे थंय राव. जेजू म्हजे थंय तूं म्हजे संगी आसतना नाका म्हाका खाय. जेजू आमच्या संगात आसा, सदांच आसा आनी तो आमकां खरी वळख दिता. सतांची बायबल आमकां सांगता 16वा वर्सवर जो सवांजेल तो स्वतसो आत्मो तुमकां सर्व सतांक पावयतलो. He will make known to you the truth. तो स्वतसो आत्मो संपूर्ण सत आज कशें ह्या शिसांक संपूर्ण सत ताणें उगडापें केलें आनी तांकां ताणें आत्म्यान भरलें. भिवकुरेंपण तांकां इन्नर हिलींग भितरली पेकोवन मेळ्ळी. मोतीक समाधान मेळ्ळें आनी तांचें जिवीत भियांत आनी जेजे आसलें. पिड्ड्यार जातें आसलें, वाट चुकतें आसलें, नकारात्मकत चिंतून आसतें आसलें, टेन्शनान बुडोन आसतें आसलें. जेजू तांच्या जिविता भितर प्रवेश जाता. He enters in their lives. तांच्या भितर प्रवेश जाता. तसो जेजू आमचे भितरय प्रवेश जाता. ह्या ताच्या पवित्र कुडी आनी रक्ताद्वारी, ह्या परभेद्वारी, ह्या ताच्या सुवार्तेद्वारी तोय आमचे भितर प्रवेश जाता. आमचे भितरय भेंबिरांत आसलें तो काडून उडयता. सोम्या आयच्या दिसा हांव तुका अर्गां दितां. म्हाकाच हांव तुका भेटोवन दितां. म्हाकाच हांव तुका समर्पण दितां. म्हजेर दया दाखय. दोनी हात एक घडी बरी वयर उबारया. व्हडा ताळ्यान आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू हांव तुका अर्गां दितां आनी शरीर आमी अर्गां दिवया. कशें वाटेर ताणें ताचे दोळे उगाडले त्या खातीर सर्वेस्परा आज हांव तुका अर्गां दिवंक ह्या जाग्याक आयलां. म्हजें जिविता, म्हजें बेंबिरांता, म्हजी अस्कतकायी, म्हजें उणेंपण सक्कड हांव तुका समर्पिता. जेजू तुज्या मोगान म्हाका अभिशेक कर. तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. तुज्या कुडी रक्ताचें परब आचरण करूंक हेच्या वखता म्हजें तें असलें अस्कतकायी उणेंपण जें कितें आसा सक्कड तुका समर्पण दिता. टच, ब्लेस मी, हील मी, डिलिव्हर मी लॉर्ड. आमी सक्कड उबी रावया, सक्कड उबी रावया. बाबा सांगाता मेळोन हें गायन आमी गावया. ताळयो भेटून
अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सांगात अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तस म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो आमचे जिवीत एकाणीक जावन तुका अर्घां दिवया तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो काय जाता समी हांव तुका अर्घां दिता येवकरिस्ता खातीर अर्घां दिता ह्या तुज्या कुडी रक्ताच्या परब्या खातीर अर्घां दिता तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर हांव अर्घां दिता हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुजो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका सकट सांगाता बड्या ताळ्यान अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 आमी समर्पण अर्घां दिवया आमकां सर्वेस्परा देवाच्या हातान समर्पण दिवया Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. तळये भेटून आमी देवाक अर्घां दिवया म्हणजे जाग्यार आमी बसचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मग भाव भयणीनो सबार पावटी आमकां अर्घां दिवंक वखणूंक ह्या होगळाप दिवंक कश्ट जातात त्या खातीर हांवें सांगलें युकरिस्त बलिदानस होगळापाचें अर्घां दिवचें आनी आमी देवाक व्हरतें एक भेटोवचें मागणें युकरिस्त जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी युकरिस्ताद्वारे आमकां सुटका लाभता आज आमी जुबलेवाचें वर्स आचरण करते आसा हांव जेजू ह्या संवसाराक येवन 2025 वर्सां जालीं आनी आमकां कळीत आसा
आमच्या पयल्यांच्या पापा साहेबान आमकां दिल्लो एक ध्येय वाक्य जावन आसा, आमचो बरोसो आमकां निराशी करिना. होप नेवर डिसअपॉइंट्स अस. ಭರವಸೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. पूण आमी सबारपोटी निराशपणांत जियेता. वी ऑलवेज लिव विथ डिस्पेर. वी थिंक देर इज नो होप. पूण आमकां बरोसो जेजू जावन आसा, सडवंदार जेजू जावन आसा. जेजू येवकरिस्तद्वारी आमकां तो बरोसो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज तुमी पळया कितें जाता ह्या दोगां व्यक्तीक. बायबल आमकां सांगता ते नाडाक सोलोन वेतले. तांचे मदले दोगू जेरुजलेमा तावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाच्या हळ्ळेक पयण कर्ण वेताले. कितें जालें तांच्या जिवितांत? सबारपोटी हांवें तुमकां सांगलां, हांवें व्हडलो अशें म्हणजे टॉकान सांगलें, आमी स्टक जाता. थंय तो आमकां भायर वाट कळना, आमकां वाट कळना. आनी जेजू म्हणली ती वाट आमी सोदूंक जाय, आनी जेजूक आमी अनभोगू जोडूंक जाय. आनी आमच्या पयणांत ती जावं पुरो आमच्या युवा पयणार, काजारी जिविताच्या पयणार, ह्या जाकी रिलिजियस जिविताच्या पयणार, ह्या संवसारी पयणार, ह्या आमच्या क्रिस्तांव पयणार सबारपोटी आमकां अशें घडटा. आमी कितें करता? आमी पयणां करता, सबार पयणां आमी करता. कळीत आसा, थोडीं इस्रायलाक पयण करन येतात, थोडीं युरोपाक पयण करन येतात, थोडीं जावंक पुरो आतां पयणाचे पंगड मस्त आसात. आमकां यात्रीक जाग्यांक आपोवन व्हरचीं पयणां. उद्देश इतलोच, आमी त्या जाग्यांक वचजय, आमी जेजूचो अनुभव जोडिचय आनी आमचें जिवीत परिवर्तन जायचंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी हे दोग जण जेरुजलेमांत 7 मैलां म्हणजे 11 किलोमिटर जायत आसलेल्या एम्माऊस नांवाच्या हळ्ळेक पयण कर्ण वेताले. तांचें पयण संतोशाचें नांव नातलें, समाधानाचें जावन नातलें. तें पयण एक तर जडायेचें जाल्लें. आतां आमच्या जिवितांत सबार आमी पयणां करता. जावं पुरो आमी चलना जाल्यार आमच्या पयण्यान जिवीत एक पयण. रिणांत आमी आसतना, कश्टांत आमी हडसतना, आमच्या भलायकेची एक फावटी आमचे पयण आस्पत्रेक वर्सांत 4 फावटी म्हण आस्पत्रेक हांव पयण करता. केदाळ हांव बरो जाता कोण ना म्हण म्हज्या भितर एक आशा आसता. म्हणजे सडावो तो आमची पयणां निराशपणाची जातात. निराशी जायनाका. जेजू आमकां बरोसो दिता, येवकारिस्त आमकां बरोसो दिता. आनी कितें उलोवन आसतात? आतां ह्या दिसांनी आमी सडावत कितें उलोवन आसा? बरो अहमदाबाद फ्लायट पडलें पळय गे, आनी तातूंत सबार जाण मेले, मरोंक नजो आसलें. आनी थंय सबार वैज शिकचीं भुरगीं आसलीं तीं मेलीं. आनी हें घडीत सगळ्यांक दुखाचें. कित्याक आनी हेंच घडीत आमी वॉट्सॅपूक तें करतना, या गुगल पळयतना, ह्या तुमी टीव्हीर पळयतना तशें जालें, अशें जालें, तो एकलो वाचलो, तो कसो वाचलो, हें सगळें तें पुरो विवरण दिता. आनी आमी सकाळ 9 सांज मुसोर तें आयकोन पाप तें मेल्ले म्हण समाधानान गेले. आमकां हांगा समाधानान जिवंक सोडनात. आमकां हर एक दिसा ही टीव्ही लगड काडटात, माज्यां लगड काडटा. हांवें पळोवन चित्तू सोडली टीव्ही. हांव म्हज्या लायफान टीव्हीत काणयोन हांवें. प्रेज द लॉर्ड. आतां म्हणना गरज ना. 2001 उपरांत मोबायलांत आतां न्यूज मेळटात. पयलीं तशें न्ही. पयलीं तुमकां टीव्हीर मात्र न्यूज मेळटलें. पूण बरें करून समाधानान पळयता आसलें. आतां सकाळीं जावन सांजेर पर्यंत टीव्ही पळयशात जाल्यार दुसऱ्या दिसा आस्पत्रेक एडमीट जायचें. कितें म्हळ्यार थंय बॉम्ब पडच्या पयलीं तुमच्या मांड्यार बॉम्ब घालतात ते, तुमच्या मोतीर बॉम्ब घालतात ते. प्रेज द लॉर्ड. न्हिदतानाय तुमकां बॉम्बच दिसतात. बॉम्ब न्ही, हांची बॉबी बॉम्बच जावंक पावता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां खाण ना आम चिंतलां कोण नात आनी बॉम्बाचे स्टाईल वळयल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कोणाक कर केल्यार पयलीं सांगता ते बंदगेर सायबा कर्क करे. आमी ह्या कर्क कराच्या संवसारान पयण करता हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मनशाक आज संवसार इतलो मुखार गेला जाल्यार मनशाचे कर्क खरे उणें जावनात. आतां हे सकड पुरपूर ते आसतात, बॉमर ते आसात, तांचेय आयकचे, सगळ्यांचे आयकचे, कोणाचें म्हूण आयकुचें, देवाचें आयकोंक टायम आमकां.
तुम्ही जाल्यार बागी आज देवाच्या आयकोंक आयल्या तांकां पाप याडोरशान मॉनेस्ट्रींत झिजून तुमकां आपोवन हाडलां. प्रेज द लॉर्ड. ओके, ताळयो पेटोवन त्या देवाक अर्घां दिया. हालेलुया. पळया, सडाव तूं आमी बसतना कितें उलयता? आमी बरें उलयता की कोबरो उलयता? सत्य सांगा. प्रेज द लॉर्ड. बरें उलयता म्हळ्यार कुमसार जायचे तुमी फाल्यां बेसता पयलें. खोबरो, काणयो, मोगाच्या भाव भयणीनो बरयल्यार कादंबरी जाती आमच्यो काणयो. प्रेज द लॉर्ड. खंय पळय, हांव आतां इतले वर्सां पाद्र्याप जावन आसा, कोणें म्हाका सांगूं ना फादर हांव बरो आसा, आमचे सकड फादर मस्त प्रॉब्लेम आसा फादर, म्हळ्यार अण्ण पुरो प्रॉब्लेम म्हाका दिता, तांकां कोत्ता हांव जिजूक दिता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मनुष्य समस्येच्या संवसारार आतां रेवड घाला. संवसारात समस्या रेवड घाला. आज पळया तुमी कितें घडता. जर घडलेल्या संगती विशीं उलोवं नासली, आज तुमकां कळीत आसा इराण आनी इराका मदें वार चलते आसा आनी हेन्स आमी आयकत आसा. तिसल्यान विविध राष्ट्रां, युक्रेन रशिया मदें, तिसल्यान मणिपुरांत, तिसल्यान फोटिसोत्मो, तिसल्यान मतांतलेपण, तिसल्यान भयोत्पादन. आज समाधे नेनगारा तेर्स म्हणूंक जाताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते न्यूज पळोवन तेर्साक बसतना आनी कितले बॉम्ब फुटले कोण ना. प्रेज द लॉर्ड. पयलीं एटलिस्ट क्रिकेट मॅच चलतना विकेट गेली कोण ना म्हण एटलिस्ट तें चिंताले. आतां पुरो हें सस जालां झगडें. प्रेज द लॉर्ड. घडले सर संगती विशयान ते एकामेका उलयता आसले. पळया, उलोवणी आमकां भलायकी हाडटा. आ स्पीच ब्रिंग्स हिलींग. जेजूचें उलोवणें कशें आसलें, म्हजें उलोवणें कशें आसा. आज थोड्यांचें उलोवणें पळयल्यार तें गरगासत AK-47. प्रेज द लॉर्ड. ताका तर हांवें सांगलें काळजां सिंचत आसलें, मोना तोपचत आसलें उलोवणें. आज हांव तुमकां व्हडली व्हडली सुवार्ता परगट करा म्हणून सांगना. तुमची जीब सुवार्तेची जीब जावं दी, मोगाची जीब जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. येवकारिस्त क्रिस्ताच्या मोगान भरलेली जीब जावं दी. म्हळ्यार घडलेल्यो सर संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत चर्चा करून वेता आसतना पळय, सांगता ते दोगी उलोवनासले, चर्चा करनासले, उलयत वेताना जेजू तांच्या सांगात आयलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमच्या मदें जेजू आयल्यार आमकां ताची वळख कळची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू आयलो जाल्यार तांच्या दोळ्यांक कोवळां मांडलीं. थोड्या पुटी थोड्यांक पळय युकरिस्त काल सलिसाचें जावन सोडटा. केदाळ आयल्यारय जाता, केदाळा मिसा केल्यारय जाता, कालें केल्यारय जाता. आमी युकरिस्ता वट्टू केळोंक नजो. पवित्र सभेच्या जेजून शिकोवन दिल्ल्या सता विशयान आमी केळोंक नजो. वी शूड नेवर प्ले विथ दॅट. देन वी हॅव टू पे फॉर दॅट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू कुद्दू लागीं सरलो, तांचे बराबर चलूंक लागलो. जेजू आमच्या बराबर चलता. आमी क्रिस्तांवां, कातोलिकां, ताणें आमकां सोडवण दिल्या, ताणें आमकां बसयलां संवसाराच्या अखेर पर्यंत. तो आमच्या सांगाता आसा. ही इज विथ अस. But our problem is we are not with him. We are somewhere else. We are lost. Praise the Lord. Hallelujah. आमी खंय आमी संवसारान बुडोवन गेले. हांव कितेंय आमकां रेवड घाला. That's why we need, the world is in need of liberation. हो संवसाराक सुटका जाय. All of us are in need of liberation. कित्याक हांव युवा जाणां मदें आतां काम करता आसा परत 5वे फावटी. पयलें 4 फावटी हांव युवा डिरेक्टर जावन आसलो. आमकां कळीत आसा कितें ह्या संवसारांत हे समस्या आसात की म्हणून. आनी जेजू तांच्या सांगाता चलूंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून आमकां सांगलां एक या दोग या तेग. जेजून म्हळें दोग या तेग. मुखलें तुमी सांगा. दोग या तेग खंय आसात थंय हांव तांचे सांगत आसता. खंय बांयच्या काट्यार बसतना गी, न्हय रुकामणान बसून खोबरो उलयतना गी. प्रेज द लॉर्ड. दोग या तेग खंय भावार्थान सांगाता मेळटात, खंय भावार्थान मागण्याक जमतात. हांव आसा तुमच्या सांगाता. म्हज्या भाव भयणीनो, दीस द प्रॉमीस विथ ब्लेसिंग. हांव आसा मात्र न्हय, हांव आशिर्वादीत करता तुमकां. अशें ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो वांटलीं तशें आशिर्वाद अभ्यास आमकां मेळटात. तांचे बराबर कुद्दू लागीं सरलो. जेजू थंय हांगा सोदी जाय म्हणना तो आमच्या सांगाता आसा. ही इज विथ अस. इमॅन्युएल, गॉड इज विथ अस.
युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. 1 Corinthians 3:16-17 सांगता तुझी कोण पवित्र आत्म्याचे टेम्पल, पवित्र आत्मा तुझे थंयची येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या पवित्र आत्म्याक दुःख येनाका, तो तुझे सांगाता, तुझे थंय असा वस्ती करता. जो कोण ही कूड नाश करता, कशी नाश करता तो ताज्या मोतीद्वारे नकारात्मक चर्चा नाका जाल्ले उलोवणे हे सगळे पुरो शिंत्र्यो मोतीन दवरता, कूड नाश करता. तो चिंता ताणें चिंतलेंच सारकें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पण आज आमचें चिंतप आमकां नाश करता. त्या खातीर जेजू सांगता माथ्याव वांजेल 16 चिंता करन करन एक दीस चड करूंक तुमचे वरवीं साध्य आसा गाय. एकांतर आमी गायताले हांव न्ही सांगता गावया एक ब्रदरा कोत्ता की जस्ट विदाउट म्युजीक एक 4 आत्म्या म्हज्या कोता न्ही पोरने घालता तें. प्रेज द लॉर्ड. खाली विदाउट म्युजीक एक 4 लायन गावया. सांगता आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आनी बोटी आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. प्रेज द लॉर्ड. पळया धीर दिवंक शकता. आत्म्या म्हज्या अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. प्रेज द लॉर्ड. आमकां उठल्यार बें, बसल्यार बें, न्हिदल्यार बें, खंय बें रिगोवन गेला आमच्या भितर. प्रेज द लॉर्ड. पळया बें रिगिल्लो व्यक्ती स्वतंत्र न्ही. इफ फियर एंटर्स इन युअर माइंड, इन युअर लाईफ, यू आर नॉट फ्री. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो द प्रॉब्लेम फॉर द ह्युमॅनिटी टुडे इज द फियर. बें सायकोलॉजिकली इफेक्ट जावंक कितें बें कितें जाता कोणना. म्हज्या भाव भयणीनो बें आमच्या भितर अशें गँग्रीन जातना डायबिटीस असल्यांक भितरल्या भितर मांस खाता. हे बें आसा पळया आमचें जिवीत नाश करता. त्या खातीर जेजून आज आमकां हातेरां दिल्यांत. ही हातेरां संवसाराची हातेरां न्ही. तुमकां कोणी कितेंच करूंक शकनात. जेजून ती बसवणी समेत दिल्या. कसलें वीक बी तुमी पियेतीत जाल्यार तें कितेंच करूं तुमकां सकना. कित्याक जेजूची सकत द पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ जीसस is powerful than anything in this world. Praise the Lord. And the power of Eucharist is powerful than anything in this world. Praise the Lord. Hallelujah. पळया जेजूची सकत, युकारिस्तीची सकत सक्तेवंत कसले भें जाल्यार फूड करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता आसा. ही इज विथ अस 24 hours 365 days इज विथ अस. त्या खातीर हांवें सांगलें काल आमी ताचे सांगाता रुता जाय म्हजे थंय तुमी रावा, म्हज्या उतरां थंय तुमी रावा, म्हज्या मोगान तुमी रावा आनी रावनशें बावार्ता बरीत मागणें हें आमी विसरूंक साधना. कित्याक जेजू म्हणलें सत कन्फर्म जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हे इन्फॉर्मेशन मात्र न्ही, रेतेर इन्फॉर्मेशन न्ही, इज अ कन्फर्मेशन, इज अ ट्रूथ. हें सत, हे सत कोणेय नेगार करूंक साधना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी जेजू तांच्या सांगाता सोलोंक लागलो. असो तुमी चिंतू बरो साबार जाण म्हणो बरो देव खंय आसा, हें सगळें चलता हें जाता. देव आसा आमच्या मदेंच आसा. देव आमच्या मदें समकता. देव सगळें पळयता. मनशाक तांणी स्वातंत्र्य दिलां. मनीस स्वातंत्र्य नाश करता जाल्यार मगशे भाव भयणीने मनुश्याचें अस्कत काय ताचें उणें म्हण जेजूनी सांगलां. झगडे आयकतल्यात, बुयी कंपनी जातली, हें सकट येतलें, पूण तुमी कांगाल जावचे न्ही. एकल्याक व्हरतले, एकल्याक धरतले, एकल्याक सोडटले. जेजून सगळें सांगलां. सकट घडटलें, हें प्रवाद पूण जातलेंच. पूण तांकां ताची वळूक मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. असं मगशे भाव भयणीन हांवें साचें सवाल हें आमकां इतलीं सतां पवित्र सभेंत आसात, कित्याक आमचे दोळे बांदलेले बरी जाल्यात? कित्याक आमकां जेजूची आनीक वळोवक मेळोवंक ना? पवित्र सभेची सुगी, गोवळ्या मणियरांची सुगी, कोणाची सूक?
मोगाच्या भाव भयणीनो आज पळया आमी चिंता ह्या संवसारा फाटल्यानच धांवत्या आसांव. जेजू तांच्या लागीं आयल्यार सोलोवंक लागल्यार तांकां वळोवंक मेळोवंक ना. आज म्हाका जेजूची वळोवंक आसा गी. जेजू कोण म्हूण म्हाका कन्फर्म जाला गी. बावतीस मेळ्ळा म्हाका म्हज्या जिवितांत. म्हाका क्रिस्मी मेळ्ळा, तिरावणी मेळ्ळ्या, प्राश्चित्य संस्कारी मेळ्ळा, कुमगारी मेळ्ळा, जावं बरं लग्न सक्रामेंत म्हाका ह्या कोणी मेळ्ळा. म्हजे थंय तें कन्फर्मेशन, कन्विक्शन आसा गी. आमी म्हणटा खात्री, मनवरिके आसा गी. जेजूची तांणी वळोवंक तांकां मेळ्ळी ना. वळोवंक मेळ्ळी जाल्यार आज मनीस संवसारा फाटल्यान धांवतो नातलो. नाका जाल्ल्या जावं बरो माट मंत्रां ह्या फाटल्यान धांवतो नातलो. पण एक पोटी तांकां उसवाड मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड. तीन पवित्र आत्म्याचो तांणी अनुभव जोडलो. ताचे उपरांत ती देवात हांव पयस गेली. हेब्रेव घरा बरयलें पत्र, बायबल आसा ब्रदर, हेब्रेव घरा बरयलें पत्र 6 स्वर ओल्ड 4 तावन 6 पळया. हांगा वळोवंक नातले मनीस कितें जातात गे म्हणून वळोवंक मेळून वळोवंक वगडायिल्ले. हेब्रेव घरा बरयलें पत्र 6 स्वर ओळ 4 तावन 6 आमी आयकुया. भावार्थाचे देणे होगडायल्यांनी, भावार्थाचे देणे होगडायिल्ल्यांनी मन बदलिशें करन, मौन बदलिशें करन, देवातय तांकां पाटी हाडूंक, देवातय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साद आसा गाय, कोणाकी साद आसा गाय. एक पावटी देवा स्वताळो तांकां उसवाड मेळिल्लो. एक पावटी देवा स्वताळो तांकां उसवाड मेळिल्लो. देवाच्या आत्मीक देण्याची तांणी रूस साकल्ली, आत्मीक देण्यांची रूस तांणी साकल्ली आनी पवित्र आत्म्या ती एकवटलेली. पवित्र आत्म्या ती एकवटलेली. देवाच्या उतराची गोडसाण, देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवसो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हण, आनी येवसो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हण अनुभव तांणी जोडिल्लो. पळय तांकां अनुभव जोडलो. दे एक्सपिरियन्स क्रायस्ट. पूण उपरांत ती भावार्थांत दंडळ्ळी. उपरांत ती दंडल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हांगा वळोवंक तांणी सोडली. क्रिस्ताचो पाटलाव करचो सोडलो. उपरांत ती दंडळ्ळी. तसल्यांनी मन बदलून तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतोवंक असाध्य. देवा थंय परतोवंक असाध्य. कित्याक ती देवाच्या पुताक कित्याक ती देवाच्या पुताक परत्यान कुरसायतात, परत्यान कुरसायतात आनी ताका उक्त्यान आनी ताका उक्त्यान अकमान करतात. पण भावार्थ उसवाड मेळिल्ली राष्ट्रां भावार्थ सोडला. इगर्जी वचनान, येवकरीस नाका. इगर्ज्यो इकल्यात मेंटेन करूं जायनासतना मॉलांक केल्यान गी, बारान रेस्टॉरंटां केल्यान गी, हें कर सोडलां. भावार्थाचे देणे होगडायलां. मागीर हें सकट घडनासतना कितें. मग शुभाव भयणो उसवाड मेळिल्लो, खरो उसवाड सोडलो. काळोखा फाटल्यान ते धांवले. जेजूक सोडवेचें म्हळ्यार काळोखा फाटल्यान, अंधकाराच्या फाटल्यान आमी वेचे. आनी जेजू तांच्या बरोबर आयल्यार तांकां वळोवंक मेळोवंक ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाले. प्रेज द लॉर्ड. पळया हांगा आमी समजूं जाय जाल्यार सत कितें म्हळ्यार जीसस वॉक्स विथ अस, जीसस लिसन्स टू अस, जीसस टॉक्स टू अस. जेजू आमच्या संगता समकता. जेजू आमकां आयकता. जेजू आमच्या लागीं उलयता. येसु ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. आनी आज तो खंय उलयता, येवकारिस्तान तो उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी येनाव, आमी आयकनाव, मागीर कशें साध्य आमी सस्नीक जिवीत जोडूंक? कशें साध्य जैत जोडूंक? कशें साद आमी अंधकार बनपस बंदडे तावन भायर येवंक? कशें साद भलायकी जोडूंक? आज जावन आसा आमकां वाट येवकारिस्त. थंय आमी ताचें उतर आयकता, ताका स्तुती होगळाप दिता आनी ताचे थंय आमी रावता. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो येवकारिस्त जावन आसा आमचें केंद्र. इट इज द सेंट्रॅलिटी. आमी म्हणटा सोर्स एंड समीट ऑफ अ कॅथलीक फेथ. येवकारिस्त ना जाल्यार आमकां जिवीत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आनी तो कोद्दू लागीं सरलो तांच्या बराबर सोलोंक लागलो तो खंयी एका खंयच्या मठांत रावलो देव न्ही कोव्यांतांत इगर्जेन बसून असो देव न्ही तो आराधन करता सारके आमी जाग्याक येवन पूण तो आमच्या सांगाता दिसपट्ट्या जिवितांत तो आमच्या सांगाता समकता प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर आमी मागणें करता घरा कुटुंब मागणें करता वाड्या समोत्यो करता दैवी काकुळतीचो तेर करता मागण्यो समोत्यो करता तो आमच्या सांगाता चलता आमी चलतना वेतना तेंचो द्विती नियम सांगता तो उठतना बसतना देवाचें उतर नियाळ भुरग्यांक शिकय तो आमच्या सांगाता चलता समकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तो तांच्या सांगाता चलता तो कित्या खातीर चलता आमच्या सांगाता कित्या खातीर तो संवसारी आयिल्लो आमचे दुखां थोडे फावटी आमकां कोणायकी सांगूंक जायनात मनीस थोडे फावटी आसोवंक पुरो म्हाका शुभो भयणीन हांव तुमकां सांगता द बेस्ट मेथड तुमी येवकारिस्तीक हांगा तुमी कोडयाळांत लागीं आसल्या द्वारे तुमकां हांगा हर एक कडेन एडोरेशनाच्या आपोलां आसात मागोवंक अवकाश आसा हांगा येवन मागोवंक तुमकां अवकाश आसा तुमी वसाय 15 मिनटां ताच्या मुखार बसा मनशा कडेन सांगल्यार ताका सोल्युशन मेळना तो आयकता तुमी खाले उलयशें म्हणना तुमी वचून बसल्यार बरो तो आयकता कित्याक तुवें येवनशें आसा पळया तेंची एक व्हरतें आशिर्वाद आनी तो बेश्टेद येवकारिस्तांत एका उंड्या रुपी नाम तो जिवंत आसा तो आयकता तुजें उलोवणें तुजें ग्राणें तुजें रडणें तुजें पडणें तुजें मागणें सकट रुदान तो आयकता तो काण्णांतलो देव न्ही तो सकट ताका कळीत आसा तूं ताचे मुखार तुवें येवचें म्हळ्यार कितें समर्पण दिवचें सरेंडर युअर सेल्फ केदाळा तूं सरेंडर करताय केदाळा तूं समर्पण दिताय थवळ तो तुज्या जिवितांत विस्मितां करतलो हांव सरेंडर करना 24 hours हांव कामांत बिजी ऑफिसांत म्हाका येवंक टायम मेळना मिसाक वचोंक टायम मेळना आराधनाक वचोंक टायम मेळना मागीर खंयच्या तुका टायम आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज मनीस इतलो बिजी जाला की ताका टायम ना आज सगळ्यांची पिडा एकच टायम ना टायम ना टायम ना खंयच्याक टायम दी जय जेजून मोरयेक आनी मार्ताच्या घरा हेंच सांगलें मार्ता जावं पुरो आमच्यो थोडे व्यक्ती बरी ती मस्त संवसाराच्या राटावळीन बुडोवन गेली कितें करचें कितें रांदचें कितें तेंच तिचें राटावळ मोरी ती जेजूच्या पांयां तळी बसली म्हळ्यार कितें जेजून सांगलें आनी केदाळा ती कंप्लेन करता सबार आमी कंप्लेन करता जेजू म्हणूंक लागलो मोरयेन बरो वांटो विंचला तुजो वांटो फाड म्हूण हांव सांगना बरो वांटो विंचूं शिका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरो वांटो शिकचें बरो वांटो विंचचें म्हळ्यार कितें ताका आयकोवचें प्रेज द लॉर्ड तो आमकां आयकता तूं ताचे कडेन उलय जावं बरो तूं घरा येयल्या ही सुमया कडेन कंप्लेन दिनाका सुमया सांगता बोस तूं ताच्या कडेन उलय ताजे कडेन सांग प्रेज द लॉर्ड म्हाका शुभो भयणीन तें सोड ती गडबडली दरवडली आज कितें जालां संवसारांत दरवड गडबड हें सकट घडतें आसा शांत स्वभाव ना पवित्र आत्म्याचीं फळां ना आनता तुमी म्हजे थंय रावशे जाल्यार तेच फळ दितेल्यात जर तर आमी फळ दिवची क्रिस्तांवांगी तें सवाल आमी विचारी जाय आनी जेजू तांकां चलता चलता कसल्या संती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात आनी ते कितें करी लागले जेजू विचारतना पळय येद्दोळ सोलो नासले आतां ते रावले कितें जेजू कोत्ता आसा कितें समस्या म्हण ताका कळीत आसा तांच्या तोंडान तावन तो भायर हाडटा ते रावले रावन तांची मुखां म्हळां बावुल्ली आनी ते म्हणूंक लागले तूं एक नवो मनीस घे ह्या गांवाक परकी घे सगळ्यांक गोत्ता आसा आतां तुमी कोणा कडेन विचारल्यार पर फ्लायट पडलें कोणी गोत्तू ना म्हणत जाल्यार तुका परकी सायबा सगळे कडेन न्यूज जावन गेलां हें सगळ्यांक कळीत आसा जेजू कुर्सायिल्ले हें सगळ्यांक त्या गांवांत कळीत आसा तूं एक परकी आनी जेजू तांकां विचारता तांची तोंडां बावली तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांव आसो तुमकां कळीत आसा क्लेयोफासाची पतीण थंय आसली आनी क्लेयोफास फाटी आयलो ती थंय रावली मोरये वट्टू आनी ताका जाप दिवन म्हणलो आयले यात्रिका पैकी तूं कितें एकलो नवो व्यक्ती घे ह्या दिसा हांगा घडल्यो संगती तूं नेणाय पळय परत जेजू सांगता कसल्यो संगती तांणी कसल्यो संगती पळय थोडे फावटी जेजू मुखार आमी रडत जाय आमी सांगत जाय जेजू कोत्तात संगती जाल्यार तूं सांग प्रेज द लॉर्ड तो आयकता उरले बरी न्ही तो आयकता
त्या खातीर सांग ताजे लागीं जेजू अले समस्या म्हजे अली पिडा शेडा म्हजे अले कस म्हजे उलय तूं आनी जेजू ताजे आयकता आनी ते कोणा जेजू नाजारेच्या नांवान ती संगत्यो कितले बुदवंत पळया बुदवंत की सवाय बुदवंत की गुतू ना जेजूची काणी जेजू गुत सांगतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाल्यार ही जेजू आयकता जेजू जजमेंट दिना पळया जेजू पातक्यांक कोणाय की तो जजमेंट दिना ही लव्स तस्सो मोग ह्या युकारिस्तान आमकां मेळटा तस्सो मोग ह्या पवित्र सभा आमकां त्या लितुर्जीद्वारे आमकां दिता जेजूचो मोग तो आयकता ताका बोर जायना मनशाक बोर जाय तुजें आयकोन जेजूक बोर जायना तुजें मागणें ताका बोर जायना त्या खातीर तो ताका सगळी ताजें जेजूचें चरित्र ते जेजूक सांगतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी निमाणें ते सांगतात कितें सांगतात की म्हळ्यार आतां समस्या तें न्ही ताका मारलो ताका पुरलो पूण आतां समस्या कितें की म्हळ्यार तो थंय ना प्रेज द लॉर्ड खंय आसा तुमच्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड तो पोटव्यान ना तो खंय गेला आमकां गोत्तू ना प्रेज द लॉर्ड पयल्यान ताका लगड काडली काणी पुरो सांगली आतां तो ना खंय गेला आमकां कळीत ना ते सांगतात पळया थोड्यांनी म्हळें देव दिश्टी पडले तो जिवांत आसा म्हणाले देखून थोडे स्त्रियो समाधी सर्चींग गेले आनी तांकांय अशेंच थंय समाधी रिती आसली पळयली तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना एक समस्यो ताका लगड काडलो दुसरो समस्यो तो आतां ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तवळ जेजू तांकां समजयता सुमयेचें उतर आमकां समजयता युकारिस्त आमकां समजणी दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें म्हणटा जेजू तुमी कांयच समजणी नातले पळया उरल्या विशयान आमकां मस्त समजणी आहा संवसारान राटावळ्यो तर्कां समजणी आहा हाजे विशयान कांयच समजणी नातले आनी प्रावाद्यांनी सांगलें सगळें सतमानूंक कितले पाटी तुमी म्हळ्यार प्रावाद्यांनी सांगलें जेजू विशयान क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिक्षात हें सगळें सोदची गरज आसली न्ही हें सुमार पोटी जेजून सांगलां उपरांत मोइशे तावन कोणा तावन सुरू कर न्हू मोइशे तावन सुरू कर न्हू सोर प्रवाद्यांनी पळया मोइशे तावन सुरू कर न्हू सोर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी बायबलान मात्र न्ही फ्रॉम ऑल द स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड ताजे विशयांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें कितले बागिनयंगी जेजूच्या तोंडा तावनूच तांकां रेतेर आयकूंक मेळ्ळी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताणें विवरून सांगलें ताणें कोणा तावन विवरून सांगलें मोइशे तावन बरयलें प्रावाद्यांनी बरयलें आनी ताची शिकोवण ताणें तांकां उडासा काडली आनी हें सकड तांकां ताणें विवरून सांगलें त्या खातीर मोगोच्यो बोबड्यो रेत्यो आमकां गरज कित्याक ताच्या उतराचें विवरण आमी आयकतात हांगा आमकां मस्तूय माज्जी आसल्या अवकाश आसा युकेच्या मागण्यांगे डिवायनाच्या मागण्यांगे मुल्केच्या मागण्यांगे साबार कडेन तावन जावं पुरो डिवायन मर्सी हांगा विजयी तावन उरल्या जाग्या तावन आतां कारकोळ आराधन चलता या कालमाडी थंय हांगा बोंदेल आमकां साबार कडेन आयकूंक मेळटा आयकया बारी बरें सुवार्थ आयकता आमचो भावार्थ उत्पन्न जाता म्हणटा रोमागरा बरयलें पत्र 10 वळो सुवार्थ आयकतना आमचो भावार्थ उत्पन्न जाता भावार्थ घट जाता जेजूची वळख आमकां मेळटा आनी कितें जालें हांगा जेजून उतर मोडलें आतां जेजू तांचे सांग आतां समकलो जेजून तांकां आयकलें जेजू तांचे लागीं उलयलो तितल्यार जेजून रावोंक ना जेजून कितें केलें आतां तांकां नीज जावन गूण जाय जें आसलें दे नीडेड एन इन्नर हिलींग इन्नर वुंड्स वर देर दे वर नॉट हील्ड तांचे भितर आसले गायी गूण जावनान किर्तन 140:7 Psalm 147:3 he heals the broken hearted he binds up their wounds तांची पापसल्लीं काळजां बरीं करता तांची गायी बांदता त्या खातीर आमची कातोलिकांची खंय रेतेर आसल्यार ते रेतेरींत स्तुती आराधन आसता शिकोवण आसता देवाच्या उतरा वयर थंय मिसाचें बलिदान आसता थंय कुमसारां आसतात थंय आराधन आसता आनी हांगा आमकां संपूर्ण भलायकी ह्या जेजू द्वारे लाभता ही जेजूची मेथोडॉलॉजी त्या खातीर जेजून कितें केलें मुखार वेळच्या बरी केलें पूण ताणें म्हळें आमच्या सांगाता तूं राव वेळ आनी आतां दीस बुडोवन येता तूं आमच्या सांगाता राव पळया ताणें
इतले सोबीत उलयल्ले व्यक्तीक तांकां धाडूंक मोडनातलें. तांणी जेजूक घरा आपयलो. आज ह्या रितीरिद्वारे हांव जेजूक म्हज्या काळजांत आपयतां, म्हज्या घरा आपयतां, म्हज्या कुटुंबांत आपयतां, म्हज्या जिवितांत आपयतां. जेजू तूं ये म्हज्या सांगाता, राव म्हज्या सांगाता. तुजो तो सर्गीचो उसवाड तूं म्हाका दी. आनी तो उसवाड युकरिस्ताच्या बलिदानाक आमी वेचच्याद्वारे मेळटा. तो उजवाड वांजेल देवाचे उतर वाचच्याद्वारे मेळटा. तो उजवाड मागण्या बरीत भावार्थाद्वारे मेळटा. तो उजवाड आमकां पवित्र आत्म्याद्वारे तो सदां काल दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय कितें घडलें तें हांवें तुमकां पयलें सांगलें. जेजू तांच्या सांगाता गेलो, रावलो, जेवणाक बसलो आनी हुंडो ताणें घेतलो, अर्गां ताणें दिली, ताणें मोडलो आनी ताणें वांटलो. म्हणजे जेजू आमच्या खातीर समर्पण दिल्लो हुंडो. त्या खातीर तो आमी सदां काळ कावयेत. तो आमकां घटाय बोळ सकत दिता. तो आमकां सर दुबावता, राखता, भावार्थ घट करता, परत सुवार्थीक जावंक आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर ह्या दिसांनी तुमी आयकतात पोरच्या लास्ट इयर की केरळांत येवकारिस्तान जेजूचें तोंड दिसलें वय मू. तें सत म्हणून रोमान आतां परगट करणं अधिकृत म्हणून सांगलें. एक न्हय, दोन न्हय, हजारांनी देर आर युकरिस्टीक मिरेकल्स. हें सत. यू शूड बी कन्विन्स्ड. यू शूड नेवर डावट. आमी केदाळय संशय, आमी अनुमान या दुबावूंक नजो. तसो जेजू युकरिस्ताद्वारे आमच्या भितर येता. तसो जेजू आराधनाद्वारे तो आमकां आपणूक वेता. एक घडीभर आमी उबे रावया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. सांगया सुमया जेजू एम्माऊ वाटेर शिसा सांगाता तूं चल्लोय. तांचें ग्राणें आयकलें. तांचे लागीं तूं उलयलोय. तांचे सांगाता तूं रावलोय. तांचे सांगाता तुवें येवकरिस्त भेटयली. ताचे द्वारी तांचे दोळे उगाडले. तांचे जिवीत नंदन केलें. सुवार्थेंत परत भावार्थान बोळवण केलें. आज तुज्या कुडी रक्ताची फाल्यां परब आचरण करूंक वेच्या आमकां ह्या रितीरिद्वारी, ह्या मागण्या विधीद्वारे आमकांय, आमच्या कुटुंबाकी, आमच्या गांवाकी आशिर्वादीत कर. आजच्या युकरिस्तान तुका सेवताना आमचेय दोळे उगड जेजू. अखेर स्वास पर्यंत तुजे खातीर जियोंक बोळ दी जेजू. हालेलुया. दोनी हात आमचे वयर बरी स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एम्माऊ वाटेर समकल्ल्या सुम्या हे युकरिस्ताद्वारे आमचे मध्ये सोंपो. दिव्यवाणी लाईव्हद्वारे घरात हांव पळोवच्या तुझ्या भुरग्यांतय सोंपको. तांची सकट ग्राणे आयका. तशें जागी उलय. आयच्या युकरिस्तान अशें पकडून दिता. देव ती अर्गां दिता आसतना खरगां पयस आसूं दी. भलायकी लाभूं दी. टच. ब्लेस. प्रवेश गीत गावन आमी युकरिस्ती बलिदाना तयार जावया. संत सुनिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडवल्लासा जेवणात तुझ्या सगीच्या येतावा मी वडा संत सुनिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडवल्लासा जेवणार तुझ्या सगीच्या मोडून गुंडो समिया तुझे मन संभ्रमता मासान रक्तान
सदा मानवून संचाक तुका आधार तुझो मागता मोगान सेवे तुका आमी आवडता येता आमी व्हडा संतोषान समिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगळींच्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें युकरिस्ती बलिदान तुमच्या सर्वांच्या थेसांवां खातीर हांव भेटोवन दितलो पल्यांग असलचें फेस्त बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी सांगता मागया बरें वातावरण देव दिवन दी वी ऑल प्रे फॉर those sisters those who are here for their personal intentions and all the intentions that people have surrendered to this adoration center. आमी मागया दिव्यवाणी लाईव्ह द्वारे घरात रावन हांतुळणार रावन हे मिसाचें बलिदान पळोवच्या तांचेरी ह्या युकरिस्ताचें आशिर्वाद देवन येवन दी आनी युकरिस्ता द्वारे आमकां पेकोवन लाभोवन दी. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसो तुमच्या सवे आसो. म्हज्या भावां भयणीनो ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. समिया काकृत समिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत समिया काकृत समिया काकृत. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमचे सोडवण्याचें काम संपयलें. ह्या पवित्र संस्कारान कुणा उद्देशी ताच्या मरणान पुनर्जीवानपणाचो तोच गुठ आमी विश्वासान परगडता. ताचे वरवीं आमचे सोडवणें दिसान दीस अदीक संपूर्णायेन आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो इतलें मोतीन द्वारा जो कोण तोडेन सोमता तो तोडेन सुलुंवता. जो कोण दाराळ वंपता तो दाराळ लुंवता.
हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं रडोन म्हणले बरी न्हय सुरसुरे करनी न्हय कित्याक हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोग आसो तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापान आसशी करची देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवं की तुमचे लागीं सडीत आसतलें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा वमतल्याक बी आनी खावप्याक उंडो मेळोसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो तुमचें उदार मन आनीकी विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतलीं देवाचें उतर हें देवाचें ओडपकार सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी सर्वेस्पराक भियोवन चलता तो ताच्या आज्ञा ते उल्हास बघता तो मनीस बागी ताची संतत संसारांत बळवंत जातली नितिवंताची पिळगी सुबांपणी बाळतली सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी ताचें घर धन दिरव्यांनी भरतले ताचें नितिवंतपण ससनाक सुफळ जातले आपवंत मनीस अंतकारांत एक उजवाड कसो तो मोवाळ दयाळ आनी सुगुणी सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक दिता तो ताचे बरेंपण सदां काल उरता चड आनी चड ताका मान मेळटा सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी उबे रावया Alleluia, Alleluia, Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळता म्हणटा मी तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे शी येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं
देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमच्यो भोक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं, आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपाट्यां सारकीं जायनाकात, आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खोशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपल्या सारक्यांच बोंगायतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतार हें. अखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो संबंद देवा सांगाता कसो आस जय म्हणली आयच्या वाचपां आमकां शिकोवन दितात. कालच्या दिसा आमी कशें जेजू बोगसाणें आनी मोगा विशयांत उलयता तें आमी आयकलें. आज 3 विशय जेजू सांगता. पयलें दान धर्म, आर्म्स गिवींग. दुसरें मागणें, प्रेयर. तिसरें उपास, फास्टींग. म्हाका शुभो भयणीनो, आमी बैल्यान मागण्या करता. आज तुमी हांगा मागण्याक आयल्यात ना, हर एक दीस तुमी मागण्या जमतीक मागण्याक येतात, आयतारचे मिसाक येतात, हर एका संघ संस्थांनी एक्टीव जावन आसात. हे सक्कड बैले. आमी कितें सांगता, बैल्या देखीक पळोवन सांगता, कितलो मागण्या बरीत मनीस सायबा. कन्नडा भाशेंत हे सांगणी आसा, ಹೊರಗೆ ತಳಕು ಒಳಗೆ ಕೊಳಕು. भायर पर्जळ भितर कुसडाई. अशें जिवचें कापाटीचें जिवीत, तुमचें न्ही, कापाटींचें जिवीत. कोण बैल्यान मात्र आपणें जिवीत लोकांच्या नदरेन जियेता, इट्स अ लॉस, प्रयोजन ना तें. जेजू सांगता आज आमकां,
भितरलें जिवीत आंतरीक जिवीत बारी गरजेचें. देवा मुखार कोणेय नाटक करूंक जायना. वी कॅनॉट प्ले ड्रामा इन फ्रंट ऑफ गॉड. हांव भायर बरो म्हूण दाखोवन भितरल्यान नाका जाल्लीं कर्तुवां करन, पथकान पडोवन, अनैतीक अक्रमांत आसा जाल्यार तूं इगर्जे मुखार येताय जाल्यार, व्हडली व्हडली दान धर्म करताय जाल्यार तें तुजें कर्म. पळय, 2 जाण मागण्याक गेले. एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव व्हडवी काय उलोवंक लागलो, हांव दान धर्म करतां, हांव मागणें करतां, हांव उपास करतां. ह्या मागण्यान सांगचें म्हण आसलें या हाचें पिशेंपण. आनी तितलें मात्र न्ही, तो कंपेर करता. अळे तें आसा म्हळ्यार तो सुंकागार, ताचे बरी हांव न्ही. आनी हो सुंकागार कितें करता, तो तकली वयर सोबीत उखलना, पाश्चाताप पावता. हांवें पातकी सोम्या म्हजे वयर दया दाखय. देवाची दया कोणाक मेळटा? फारिजेवाक की सुंकागाराक? आमच्या भितर 2 जाण बसोन आसात. एक फारिजेवी बसोन आसा, सुंकागारय बसोन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आज आमकां विचारय जाय, म्हजें भितरलें जिवीत, माय इन्नर लायफ, हाव इज इट? भायल्यान कितलें हांव बरो तें बिरुदां म्हाका कालेय दिवंक शकता. फाल्यां म्हाका बिरूद दिवचें म्हज्या सोम्यान, म्हाका जैत दिवचें म्हज्या सोम्यान. म्हज्या सोम्याक हांव मानवल्लो जावन मानवल्लें जावन जियेताली. एम आय ऑल रायट विथ गॉड? भायल्यान कितल्यो डिग्र्यो, प्रशस्त्यो, होगळाप, हें खंयचेंय आमकां सर्गाक व्हरना, हें गरजी ना. जर तर जेजू तुजे भितर ना, जेजूचो मोग तुजे भितर ना, आज पळय सक्कड फामाद जावंक पळयतात, प्रख्यात जावंक पळयतात. थोड्यांनी म्हाका विचारचें आसा, रे तिरगेल्ले कडलो कितलो 1000 लोक आसलो? म्हळ्यार हांव 1000 लोकांक रेतेर दिवंक गेल्लो. हांव थोडे 50 लोक आसलो. थोडी 50 आसल्यांक आनी एक सोन्या कुडसितात 85 आसलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जिवितान जेजून म्हाका एक फावटी सांगलें, 5 जाण आसल्यार, 50 जाण आसल्यार, 85 आसल्यार, 5000 आसल्यार, तूं आकाळी साकाळी सुरता प्रगट करते राव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं टेन्शन करनाका. तुका हांवें धाडलां न्ही, तूं उलय. कोणी ना जाल्यार ती खाली चार आसात पळय, त्या चारांक उलय. ती आयकतात. सांतान थोडे उलयतात, मातल्यो आयकोना ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका शुभो भयणीनो, प्रख्यात जावंक मनीस पळयतात जावं पुरो, पूण गरजेचें कितें? हांव जावंक पुरो सांगता तुमकां, मागा, तुमी तें करा, हें करा. जर तर हांव मागना जाल्यार देव म्हाका विचारता. तूं गेलो इथे आडोरेशान मोनेस्ट्रीक बारी बरें सरमाव सांगले, ते हांवें रेकॉर्ड करून दवरल्या दिव्यवाणी लायव्हार. आयका न्ही फावटी. प्रेज द लॉर्ड. काल बसून हांव आयकतालो, हांवें काल हें प्रवचन केलें गे म्हणून. कित्या फावटी थोडे फावटी जेजू प्रेरण दिता. प्रेज द लॉर्ड. थोडे फावटी आमी कितें सांगलां आमी आयकचें बसून. त्या खातीर प्रवचक जावंक सकड वचनाकात म्हण जेजून सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. बारीक कश्टांचें. कित्याक म्हळ्यार वेन यू प्रीच यू हॅव टू प्रॅक्टीस. इफ यू डोंट प्रॅक्टीस then you are out of my syllabus. You are not with me. Praise the Lord. Hallelujah. त्या खातीर जेजू सांगता, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनुश्य मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आदारीन अशें सत्राय घेया, बैले देखीचे सत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ लाभचो ना. म्हाका जाय एक याजाक जावन सर्गीच्या बापाचो प्रतिफळ. तुमकां जाय तुमच्या जिवितांत सर्गीच्या बापाचो प्रतिफळ. तूं कोण, तुजी अस्कत काय कितें तुका कळयत आसा, तुज्या बापाक कळयत आसा. वचोन सुटाव्या कुमसार जा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर जेजू सांगता, दान धर्म करताय जाल्यार कोंब वाजय नाका. आनी कापाटी सिनोगोगांनी रस्त्यांनी शाबासकी जोडचे खातीर सगळ्यांक करतात. तांचो प्रतिफळ तांकां मेळोन जाला. तूं दान धर्म करतना उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. म्हाका एक फावटी हाजो अनुभव जालो. हांव ताका ब्रदर जावन आसलो. म्हज्या सांगात एक ब्रदर आसलो, म्हज्या ज्युनियर. आनी ताजो भाव अवघडाक वळख जाल्लो. ताच्या कडेन कांय ना, मस्त दुबळी ती.
म्हजे कडेन पयशे आसले हांवें काडले आनी ते ताका दिले, म्हज्या भयणीन चकडान दिल्ले ते काडले आनी ताका दिले, कित्याक म्हळ्यार ताका घरा वचोंक आसलें आनी तो वचोंक ताका पयशे नातले. हांवें सांगलें कोणाक सांगनाका, म्हज्या कडेन आसले दिता. तो गेलो. हांव गांवाक आयिल्लो, कितें म्हजें काम जावन फाटीं परत हांवें बस सर तेदला आमची परत तांबडी बसां आमी सिदा सेमिनारीक बेंगलोराक वेताना म्हजो एकलो मित्र मेळ्ळो. फादर तुमकां चॉकलेट दवरा म्हणलो, ताणें चॉकलेट दिलें. हांवें म्हणलें चॉकलेट न्हय, तेदला तरणाटो चॉकलेटाची आशा चड. काडलें बॅगान गेलें, हांव बेंगलोर गेलो. म्हाका 2 दीस तें चॉकलेट उडासत ना. प्रेज द लॉर्ड. हांवें चिंतलें बरें चॉकलेट दिलां कोणा, घट्ट आसा कोणा, तें पाड जावचें ना म्हणून उक्तें करता तातूंत 10,000 रुपयात. आनी चॉकलेट म्हूण चिंतलें ते 10,000 रुपया हांवें त्या व्यक्तीक दिल्लें. देवान म्हाका कळीत नासतना म्हाका त्या दिसा भोगलें. आमी कितें दिता हांव कोणाक सांगनासतना करीत नासतना दिता हांव, देव ताका प्रतिफळ दिता. आनी हांवें पळयलां मस्त जाणांच्या जिवितांत देवान तांकां प्रतिफळ दिल्लो. ती बाडाय कोंब वचोंक वचना आनी त्या खातीर तो सांगता, तूं दान धर्म करतना गुठान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागता न्हय, कापाट्या सारकी मागोंक नजो खंय, कापाटी जायनाकात मागतना, कित्याक ताजो प्रतिफळ रस्त्या देगेनी ते मागतात पूण गुपीत आसा. त्या खातीर पर्सनल प्रेयर आसा पळय इम्पॉर्टंट. अशें आराधन आनी अशें येवंक आमकां सुलाभ. तुमी तेर्स कुटुंबां सांगता करूंक सुलाभ. एकलो आमच्या बाबा म्हणटा आनी एकलो ताजे आनी एक पार्ट सांगता. एकलो नामान बरें म्हणटा, संता बरें म्हणटा. तूं बसून आमच्या बापा आनी ताजे दुसरो पार्ट तूं सांग, संता बरी आनी नामान बरें संता बरें तूं सांग. इतल्यान सुलाभ ना. जांबा येतात, मोत हांगा तावन अमेरिका उडटा, आंब्यार तावन कुंब्याक उडटा. एक कण तेर्स जाता ना, यो देवा म्हज्या 3rd वर्ल्ड वॉर जिखल्या बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर गुप्ती मागणें म्हळ्यार तुजें वैयक्तीक मागणें. डू यू प्रे पर्सनली. मग शुभाव बिडीन हांवें सांगचें आसा आमकांय ह्या जागांक की सरमांव लोक येता संजेचे मागणें हें सकट सुलाभ. पूण हांव एक ह्या जाग जावन हांव मागतां गी, हांवें सारकें म्हाका सवाल हॅव टू आस्क. नाजाल्यार कितें जाता, आमकां दिल्लें जिवीत आशिर्वादी जायना. गुठान पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करताना कापाट्या बरी तुमची मुखां बावय नाका. आतां उपास करतना थोड्यांनी 20 फावटी सांगचें आसा, आज म्हाका उपास, आज म्हाका उपास, आज म्हाका उपास. ब्रेस्त तर हांव मास खायना, मास सांगाता मास खायना. प्रेज द लॉर्ड. हांव शुक्रारा तें खायना, काल्याक बोव मारताय तूं, खायनाय जाल्यार तुजे तितल्याक दवर. प्रेज द लॉर्ड. धांगुरू केलें म्हणटात हें सांग कोंब वचयनाका. खरेंच तुजो प्रतिफळ मेळोन जाता. उपास करतना मात त्या तेल माग तुज्या मुखां मळदो. उपास करताय म्हणल्यार देवाक मात्र कळीत आसूं दी. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. काल आमी आयकलें, तुमी म्हज्या थंय रावा, म्हज्या उतरां थंय तुमी रावा, म्हज्या मोगान तुमी रावा, तुमी येतेश्ट फळ दितेल्यात. आज फळ कशें दिवचें गे म्हळ्यार दान धर्माद्वारी, मागण्याद्वारी आनी तशेंच उपासाद्वारी फळ आमकां मेळटा म्हूण जेजू आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. थंयच फळ आमचें जावं दी म्हणून युकारिस्तीक सोम्या लागीं आमी मागया. आमेन. कळसा आमची मना संगी मागता आमी तुजी भुरगी. गे उंडो सोम्या गे तुजे सक्ती तुजे संगी आज मेटयता काणेक पवी. गोवा उंडो वैणाची काल्स जिणी आमची करूंक पवी. जा उस्वाळ आमचो सोनिया काणेक केन्नी. घे उंडो सोम्या घे कळसा आमची मना संगी मागता आमी
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमे आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, आमचे सोडोणे सोगडा संभ्रमून ही देणी आमी तुका भेटयता. ती बदलून जेजूच्या कुडीर तसो संस्कार आमकां करून दी. जावं तो आमकां एकवटाची कुणा आनी प्रिती मोगाची गांठ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संवसार सरा पर्यान सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाणे जेवणा बसलो तेन्ना जेजून कत नासलेल्या शेळयेन तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकण्याची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच प्रितुमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकटायताय. देखून आमी तुज्या कृपेची घडसाण साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचा सर्वेश्वर तू. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समारपोवची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarto so good por gotoya. जिसु मेलो जिसु जीवन सा जिसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेलां आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे मे संगती भगवन धर्मदूतांनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाशा ससना. आमेन. आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सगळ्या संवसारार शांती खातीर आमी विशेष मापान मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. म्हाका फोना पूण तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
मगाच्या भाव भयणीनो, आज दोनी रितींनी आमी तुमकां येवकरिस्त दितेल्या. तुमी आमेन म्हणून भक्तीपणान जिबेर सेवंसो. बसया. कल्वारस तुझी वेदी जेसू क्रिस्तस मृत्योयासक संसाराच्या पातकात परिहार सावन तुकास कुसाल अर्पण केले. कल्वारस तुझी वेदी जेसू क्रिस्तस मृत्योयासक संसाराच्या पातकात परिहार जावन तुकास कुसार अर्पण केले. म्हज्या पातकात म्हज्या शिरापार परिहार तू जालोय. म्हज्या पातकात म्हज्या शिरापार परिहार तू जालोय. कण पीठो करून ते पीठ मळून उंडो करून गोवांचे कण पीठो करून ते पीठ मळून उंडो करून हो उंडो मोची कूड मोळे. ही सेवल्यार शाश्वत जीवित म्हणले. हो उंडो मोची कूड मोळे. ही सेवल्यार शाश्वत जीवित म्हणले. म्हज्या पातकात म्हज्या शेरापाक परिहार तू जालोय. म्हज्या पातकात म्हज्या शेरापाक परिहार तू जालोय. कल्वारस तुझी वेदी जेसू क्रिस्तस व्हरतोयासक संसाराच्या पातकाक परिहार जावन तुकास कुसार अर्पण केले. मळून रोस काढून थोडे दीस तापून रोस काढून
दाका मोळून रोस काढून थोडे दीस जापून रोस गाळून ओ रोस म्हजे रगत मुळे ही पियेल्यांक शाश्वत जीवित म्हणले ओ रोस म्हजे रगत मुळे ही पियेल्यांक शाश्वत जीवित म्हणले म्हज्या पातकाक म्हज्या शेरापाक परिहार तूं सालय म्हज्या पातकाक म्हज्या शेरापाक परिहार तूं सालय कल्वारस तुजी वेदी जेसू क्रिस्तस वर्तो यासक संसाराच्या पातकाक परिहार जावन तुकास कुसार अर्पण केले तुझी गोड कुसार बेसां जाली तुझे रगत मारून सुटका दिली तुझी गोड कुसार बेसां जाली तुझे रगत मारून सुटका दिली तुझे काळीस म्हजे खातीर उक्तें केलें हुस्मोसो मोक म्हूण तुवें सांगले तुझे काळीस म्हजे खातीर उक्तें केलें हुस्मोसो मोक म्हूण तुवें सांगलें म्हज्या पातकाक म्हज्या शिराक परिहार तूं सालय म्हज्या पातकाक म्हज्या शिराक परिहार तूं सालय कल्वारस तुजी वेदी जेसू क्रिस्तस वर्तो यासक संसाराच्या पातकाक परिहार जावन तुकास कुसार अर्पण केले म्हज्या पातकाक म्हज्या शिराक परिहार तूं सालय म्हज्या पातकाक म्हज्या शिराक परिहार तूं सालय गोवांचे कण पिठो करून तें पीठ मळून उंडो करून गोवांचे कण पिठो करून तें पीठ मळून उंडो करून हो उंडो म्हजी कूड मुळे ही सेवल्यार शाश्वत जीवित म्हणले म्हज्या पातकाक म्हज्या शिराक परिहार तूं सालय
म्हज्या पातकाक म्हज्या शेरा परिहार तूं जालोय म्हज्या पातकाक म्हज्या शेरा परिहार तूं जालोय. इकडे बरें थोडे आमचे दंप्या आमी काळजांतल्याची चूक आमी अर्गां दिवया. तेंच कलवारचें बलिदान आमी आतां संभ्रमले. जितून बरयले त्या रागात जितून आपणाक सुमोन दिल्ले आनी आमकां सुसेवून आमी आतां हेंच मीस आमी बरयले तोच जेसू. आज आमी त्या शिकवणांत आयकल्ले प्रमाणे आमच्या संगता हर एका वेळा तो समकता. आमचे लागीं उलोवंक तो आशा येता आनी आमी ताचे लागीं उलोवंक तो आशा येता. तर आमी येदोळ भोगलांक जेसू म्हजे संगता समकता म्हणून आमी उलोवचें तें तो आयकता म्हळ्यार आमी भोगलांगी कशें ते यमसाच्या त्या पयनार शिसा सांगता जेसू आसलो गी आस म्हणजे तुजे आमच्या हर एकला सांगता जेसू मेटा करते आसा. तो आमची उतरां आयकोंक हर एका वेळा तो आयस येता. ताचे सांगत आमी सदां निसल्या ताचे ते सॅक्रिफायस आसा मोग करया आमी चड आनी चड ताच्या लागीं सरया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, हे सर्गींचें जेवण आमकां पवित्र करूं जेजूच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं हांव तुज्या भुरग्यांचो एकवट तीर जाव आनी एकी तुजी पवित्र सभा बाबा भयणीच्या मोगान सदांच वाडूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मी सगळीं गेल्या आनी ह्या युकरिस्तीक जेजूचें आशिर्वाद घेवंक आमकांच तयार करया. उन्नत देवनिगे आराधने महिमेय देवनिगे आराधने 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ महिमेय देवनिगे आराधने उन्नत देवनिगे आराधने महिमेय देवनिगे आराधने 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ತಳಿಯಬಿಟ್ಟು. ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ತಳಿಯಬಿಟ್ಟು. ಮಹಿಮೆಯ ಸಕ್ಕರ್ ಸಂಗತ. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಗಟ್ಟಿ ತಾಳೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಹೌದು ಯೇಸುವೆ. ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಒಡತಾಳೆ. ಆರಾಧನೆ ಸುಮ್ಯಾಕ್ ಸುರೇಶ್ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವದುಕ ಆರಾಧ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಸಕ್ಕರ್ ಸಂಗತ ಕಳ್ಸತ್ತ ತಳಿಯಬಿಟ್ಟು ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आराधन करताना महिमेय तुमका आशीर्वाद, देवनिಗೆ तुझ्या भुरग्यां आशीर्वाद पिढी सडा सकट परिस्वेता तळियबिಟ್ಟು आराधने आराधने तळियबिಟ್ಟು आराधने आराधन करूया. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ तुम्ही असले जाग्यात जाओ. आराधने. राजा मग
आमी दिमी म्हणया आमकां समर्पण दिवया आराधने आराधने Jesus आराधने Jesus आराधने glorify you परम प्रसाद के आराधने परम प्रसाद के आराधने हालेलुया 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 Raise our voices and praise him हालेलुया 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 ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಬುಷಿ ಆಮच्या जाग्यार ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ जिजूवेर तुमची नदर घाला एक याजक चीना गांवांत 20 वर्सां झैलांत आसलो 20 वर्सां कित्याक ताच्या कथोलीक भावार्था खातीर 20 वर्सां उपरांत ताका सुटका मेळ्ळी आनी सुटका मेळटना ताका ताणें विचारलें त्या गांवांत हांव तो दुसऱ्या गांवाक गेलो तूं झैलांत आसतना तुवें चिंतलें की तुका सुटका मेळत म्हणून तो म्हणूंक लागलो हांवें चिंतलें म्हजो जेजू एक दीस न्हय एक दीस म्हाका झैलांत हांव भायर हाडटलो म्हणून आनी तवळ ताणें विचारलें कशें हांव हर एक दीस येवकारिस्त भेटयतलो कशें साद येवकारिस्त भेटोवच्या खातीर तुका झैलां गेल्लो तांणी भावार्थ तुवें पाळूंक नजो म्हूण झैलांत गेल्लो तो म्हणूंक लागलो हांव झैलांत आसतना हर एक दीस येवकारिस्त भेटयतलो कशें की म्हळ्यार सिरापाच्या बाटल्यांत म्हाका दाकांचो रोस हाडून दिताले काडयां पेट तांतूं म्हाका उंडो हाडून दिताले येवकारिस्त मोद्यान राती म्हज्या बेड्डार हांव बसतलो एक तेंबो म्हज्या हाताचेर घालतलो येवकारिस्त म्हज्या हातान दवरतलो सगळें येवकारिस्त म्हाका कळीत आसल्यान हर एक मोद्यान राती चक्कड न्हिदल्या वेळार हांव उठोन मागतलो हांव म्हज्या जेजू थंय एक जावन आसलो आनी आज म्हाका साक्ष जावन जेजून सुटका दिल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हज्या भाव भयणीनो खाडो कचा त्या संवसारांत तो आसल्यार येवकारिस्त ताका बरवसो जालो येवकारिस्त ताका उजवाड जालो येवकारिस्त आमकां बरवसो आमकां उजवाड कसल्या अंतकारांतावनी कसल्या समस्येतावनी आमकां येवकारिस्तीक जेजू सुटका दिता काल हांवें सांगलें 3 संगत्यो घडटात आमकां येवकारिस्तीक आराधनान पयलें जेजू आमकां गूण करता ही heals us ಅವರು ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ दुसरे तो आमकां सुटका दिता ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ he delivers us तिसरे he anoints us आमकां तो अभिषेक करता अभिषेक ಮಾಡ್ತಾರೆ म्हज्या भाव भयणीनो ह्या 3 दीस तुमी रेतेरेक आयल्यात आनी तुमी डिवायन दिव्यवाणी लाईव्ह द्वारे तुम्ही घरात रावन पळोवन आसात तसो येवकारिस्त जेजू तुज्या जिविता भितर प्रवेश जाता एम्मा वाटेर जिविताची आत्मीक वाट सुकल्ले ते सर्गीची वाट सुकल्ले ते सात्विक जिविताची वाट सुकल्ले ते पण जेजू तांच्या संगाता समकोलो
आज आमच्या जिवितांत ही असली घडीतां कडल्यान जावं बरो. आज तो आमच्या सांगाता समकता. पिडेंत आसाय, कश्टांत आसाय, रिणांत आसाय, अंकर बंदपस बंदड्यांनी रेवड घाला, वायटांत आसाय, भायर येवंक जायनासतना वळवळटाय, हांतुळणार आसाय, मारणांती पिडेन तुका वेडो घाला, अभंग बुद्धिमांदी जावन आसाय, जेजू तुजे भितर प्रवेश जाता. 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या किणां भितर तो गूण करूं शकलो जाल्यार 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावांत आसली स्त्री भावार्थान मागण्यांना पडटना तशें तावन सकत व्हडली जाल्यार आज तूं भावार्थान पडटना ती सकत तुजे भितर वाडटली. भगवली स्त्री 18 वर्सां जेजून म्हळें आगे भये नीट राव आनी ती नीट रावली. आकोडलेलो सो हात गूण जायना म्हणजे चिंतलें. जेजून म्हळें तुजो हात नीट सोड. नाल्कोतिसो ड्रॉप्सी जलोदर रोगी पोटान उदक भरचें कोणा वरवीं गूण करूं जावना. जेजून ताका गूण केलें. लाजार मेल्लो आनी तो समाधेंत आसलो. जेजूचो ताळो आयकत आसतो भायर आयलो. आज तुमी जेजूचो ताळो आयकशे जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. तो ताळो युकरिस्त जावन आसा, ताचे उतर जावन आसा. 3 दीस जावन आमी आयकलें. फाल्यांच्या दिसा ती परब करूंक आमी हांगा आयती जावन आसा. तो जेजू आमकां हर एकल्यांक आपडटलो. तांचे सांगाता समकल्लो, तांकां आयकल्लो, तांचे सांगाता उलयल्लो, तांकां वळख करलेलो जेजू आज म्हाकाय तुकाय वळख करता, समकता, आयकता, उलयता. दुनियांत आमच्या काळजाच्या दवरया. दोळे आमचे दंप्या. आमची दुकां दुःखದ ಭಾರವ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿ ದೇವ. जेजू आमची दुखां आमी सांगता. सक्कड तुका कळीत आसा. ಎಲ್ಲವ ತಿಳಿದಿहा ನಿನಗೆ. सक्कड तुका कळीत आसा. कोणा कडेन सांगोंक जायनातलें तुका कळीत आसा. You know my inner wounds. You know my physical crisis. You know my everything. म्हजी कुडीची मोतीची आत्मीक ಸಮಸ್ಯೆ तुका कळीत आसात. ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ರೋಗ ಬಾಧೆ ನೋವು ದುಃಖ ನಿರಾಶೆ ಚಿಂತೆ ಬೇನೆ ಭಾವನೆ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯಗಳು ನನ್ನ ರೋಗಗಳು ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಾಗದ ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳು. ಯೇಸು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎಮ್ಮೌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೌ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಎಮ್ಮೌಸ್ they shared everything with Jesus. These 3 days you have shared everything with Jesus. 3 दीस जावन तूं सांगते आसाय, रडते आसाय. तुझे काय तुझ्या भितर कितें घडटा तें तुका मात्र कळीत आसा आनी तुज्या जेजूक कळीत आसा. युकरिस्ट आमकां गूण करता. युकरिस्ट heals us. ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಸೌಖ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬರುವಂತೆ ಸಹೋದರ ಹಾಡುವಾಗ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು ಬೇಕು, ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಇಳಿಸಲು ಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು ಬೇಕು. I want to tell everything to you. ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಇಳಿಸಲು ಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳದ ನೋವಿನ ಕಥೆಯ कोणाकडे सांगू जायना ते दुःखाची घडी ಯೇಸುವೇ जेजूकडे सांग. ಯೇಸುವೇ In the name of Jesus. ಯೇಸುವೇ 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 ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳದ ನೋವಿನ ಕಥೆಯ ಬಾಳಿನ
ಪುಟಗಳ ತೆರೆದಿಡಬೇಕು. ದುಃಖದ ಭಾರವು हे म्हजे दुखाचे वोझे ಹೆಚ್ಚಿದೆ ದೇವಾ. ताका भेटोवन दी. ಕಂಬನಿಗೆರೆಯುತ್ತ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ भुरग्या बरी ताजे मुखार रड. ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ समर्पून दी. ನಿನ್ನಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ, ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಎಲ್ಲವ ತಿಳಿದಿಹ सगळें तुका कळीत आसा. ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ You know everything of my life. ಕರವನು ಮುಗಿದು I fold my hands. ಶಿರವನ್ನು bowed my ಬಾಗಿ head. ಎಲ್ಲವ ತಿಳಿದಿಹ You know everything, Jesus. ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ I surrendered to your feet, Lord. ಕರವನು ಮುಗಿದು आज सोडून ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ तकली बगावून ನನ್ನನೆ ನಿನಗೆ म्हाकाच तुका भेटयता. ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿಹೇನು. I surrender myself to you. ಯೇಸುವೇ, दोन्ही हात वयर उबारून ಯೇಸುವೇ, जेजू पडून अपया ते जेजूचें नांव. ಯೇಸುವೇ, Jesus, ಯೇಸುವೇ, Jesus, ಯೇಸುವೇ, Jesus. ನನ್ನನೆ ನಿನಗೆ समर्पून दी. All ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿಹೇನು. your sickness and inner wounds. ಸುರಿಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನಾತ್ಮವನು. ದುಃಖದ ಭಾರವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ದೇವಾ. ಕಂಬನಿಗೆರೆಯುತ್ತ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ, ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ, ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ, Jesus. ಯೇಸುವೇ, Call his name and you will be saved. ಯೇಸುವೇ, Power. Heal your children. Deliver your children. Anoint your children. Jesus' name, mighty crush. Defeat the enemy. Crush at the foot of the cross. ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ, ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Hallelujah, 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 hallelujah. ಒಡೆ ತಲೆ ನೋಡು ಸುಬ್ದಾನ. ಹಾಲೆರಿಯ ಸಕ್ತೇನೆ ಸಕ್ತೇನೆ ಒಡತನ ಒಡತನ. ಹಾಲೆರಿಯ 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 ರೇ 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 ಹಾಲೆರಿಯ 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 ರೇ 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 ಹಾಲೆರಿಯ 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 ರೇ 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 ಹಾಲೆರಿಯ ರೇ 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 ಹಾಲೆರಿಯ 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 ರೇ ರೇ ಹಾಲೆರಿಯ 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 ರೇ 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 ಹಾಲೆರಿಯ ರೇ 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 ಹಾಲೆರಿಯ 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 ರೇ 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 ಹಾಲೆರಿಯ 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 ರೇ ರೇ ಹಾಲೆರಿಯ 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 ಸ್ತುತಿ ಕರ್या वडतल्यान हालेरिया 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 हालेरिया
त्याची पिढा शिडा गोड जाऊ दे सर्वेश्वर सोत मनुष्य काम करू दे आणि 30 वर्षांतल्या पुढलो जेजू मेल्या लाजराचे दिला कोरड्या डोळे तोंड्या पाय मोठा करू खऱ्या कुछ वेळे जेजूच्या सत्यवन बोलवत महिमेव नावान आशीर्वाद दे touch yes heal for your glory Jesus name we pray दुनिया तुमच्या काळजाच्या द्वारा दोळे तुमच्या दंपा मौनपण एक घडीभर मागा जिजून तुमकां हरी एकल्यांक आपडला एकच एक उतर सांग सोम्या हांव बरो जातलो एक घडी आमी मागी आमच्या कुटुंबादारां खातीर सगळ्यांक तांकां समर्पण दिवया म्हज्या खातीर म्हज्या मिसांवां खातीर मागा विल्यमका मजत करूंक आयला दिव्यवाणी लायव्ह देवादीन विनोद गांगुळीचे पोवते मिसांव मुखुंदारून व्हरतात देवादीन विनोद गांगुळीचे आत्म्या शांती देव दिवन दी आमच्या सांगात आसतलो ब्रदर टिके जॉर्ज देवा सांगात आसा ते मागून धाडून दिता आमकां तांच्या आत्म्या शांती मेळोवन दी आमची मोगाची देवादीन जाल्ली अकालीक मरणाक गोळाक जाल्ली तांच्या खातीर आमी अनाथ आत्म्या खातीर वळवळच्या आत्म्या खातीर फुलगतीन आसल्या आत्म्या खातीर आमी मागया आमी सकड उबे रावया एक घडीभर आमचे दोनी हात आमी सिस्टरांक क्वेश्चन आय इनवायट सिस्टर्स टू कम क्लोजर सिस्टर्स कम क्लोजर वी प्रे फॉर यू स्ट्रेचिंग आवर हँड्स अँड स्प्रिंकलिंग द होली वॉटर अपॉन यू वी प्रे आमचे दोनी हात येवकरिस्ता मुखार उबारया हे आमच्या रिलिजियसां खातीर वी प्रे वेरी स्पेशली निरंतर आराधनेच्यो भयण्यो they adore every day, every minute, every moment. We pray for their good health. We pray for this occasion, for the cloistered life. We pray their commitment, for their good health. We bind the blocks, bondages, disturbances shall never come upon them. They'll always obey God, and they will win over all the physical temptations. Lord, protect them with your precious blood. Fill them with your Holy Spirit. As they celebrate together with the people, the body and blood of Christ, Corpus Christi, this feast to glorify, to honor you, you are going to bless them and all the intentions that people have surrendered them to pray. Coming days, they will see the miracles in their lives. Those who are sick be healed. Those who have doubts may vanish. May you be strengthened in your personal prayer life. May you get that grace like Blessed Virgin Mary to commit your lives to the Lord and Lord alone. As she told, not my will, thy will be done. Everything be done according to thy word, and my soul glorifies the Lord. You have been set apart to pray for the church. Pray for the world. May God anoint you, bless you. In the mighty name of Jesus of Nazareth, through the power of the Eucharist, I bless you in this retreat. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Let us all praise. Hallelujah, hallelujah. Vadadalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. सात जाल्यार आमी सकाळ दिंबी घालया आमचे दोनी हात धरतेचे दवरया धरतेचे सात जाल्यार धरणीचे दवरया आमच्या ह्या DSCC खातीर मंगलोर DSCC खातीर जी कोण दिव्यवाणी लायव्ह जावन पळयतात घरा आसा दोनी हात धरतेर दवरा मागचें आमचें काम पवित्र सभेन आमकां मागोवंक उलो दिला परिसर राखचें आमचें काम परिसरी राखून आसा सोडवणे खातीर आज झगड्याद्वारी बॉम्बाद्वारी मिसैलाद्वारी परिसर नासता तें आसा वी प्रे व्हेरी स्पेशली आमी मागया युक्रेन आनी रशियामध्ये झगडें रावून समाधानाची वाट तांणी सोदून शांती थंय येवचे खातीर इराण इराक अमेरिका हामास हौतीस येमेन हेजबुल्ला लेबनान तशेंच आमच्या मणिपुरांत कोमुवाद भयोत्पादन फटीचो आत्मो बांदून म्हणून पोंदडयता लुसिफेराक अधिकार ना
जेजू क्रिस्तच्या नावान ताका आमी बांदून शाश्वीत क्रुसाच्या पांया तळी समर्पित हांव अधिकाऱ्यांच्या काळजांत जेजूचो देवाचो कोरो मोग सत देवान येवन दी सतसो आत्मो काम करून दी हे आमच्या मंगळुरांत दी सलचे सर कोडू गडिता कोमुवात पयस वचोनी आमचे सगळो संवसार राज्य तसेच राजकारभारी आमचे चीफ मिनिस्टर प्राईम मिनिस्टर्स सर पार्ट्यो मुखेली MP MLA गव्हर्नर रायराण्यो डिक्टेटर्स बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम सगळ्या संवसारार समाधान देवन येवन दी भुईं कंपनीत हांव न्हू नॅचरल कॅलॅमिटीज नैसर्गिक विकोपात हांव देवरा हवामान वैफरीत हांव राखोवन दी आकाश भुवी उदकाचे पैण करच्या पयणाऱ्यांक सोमी पावोवन दी आमच्या घराचे समस्ये जाग्याचे समस्ये पयस जावन जेजूच्या अमली रक्ताचे आशिर्वाद आमच्या जाग्याचेर हितलाचे म्हणजे उदका काणाचेर हेचे म्हणजे वाहनांचे आमकां प्रोटेक्शन मेळोवन दी काळजा गातात हांव न्हू सडनच्या मरणांत हांव देव आमकां राखोवन दी आमचे भुरगीं बाळां गांवांत परगांवांत आसात तांकां प्रोटेक्शन मेळोवन दी आमचे उणेपण अस्कत काय सक्कड बोगसून सर्वेस मारप आज विशेष पंपांनी आराधनेच्या तळात हांव आमी मागता आशिर्वादीत कर धरती आशिर्वादीत कर आमचे जागे घर सगळो संवसार 7 कॉन्टिनेंट्स स्तुती करया हालेलुया 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 धरणीचे रातोर हालेलुया 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 इन द नेम ऑफ जीसस इन द ब्लड ऑफ जीसस आमी तशेंच दिमी गेल्या जेजू पळोवया कोणी ती त्या सामा हांगा हाडणे ह्या हातान धरून somebody can bring those intentions हाडणे वय काण घेवन राव इसल्या सायडीन काण घेवन राव तुमी घालून आन जाल्यार मागीर घालये तुमचे त्या सामा आसा जाल्यार हातान धर हांगे इसल्या सक्कड आमचे उजवो हात ह्या त्या सामाक उशून गुंडाया वी सरेंडर these intentions into the hands of the Lord. आज तुमच्या हातांत आसलें तुम्ही बरोवन मागीर घालयेत बरयली घरात हांव कोण सक्कड तुम्ही मागता तुमचे हात एक्सटेंड करा येवकारिस्ता भशेन जेजू इन त्या सामान बेसावांनी बोर तांची दुखां तुका बरयल्यांत हे माव वाटेर तुवें आयकलें तुवें वळख दिली तांकांय आयक तांकांय तुजी सुवार्थ उजवाड दी आनी ती आशिर्वादीत जावन दिता ती सुवार्थिका जावन दिता मागण्यांत उपासांत दान धर्मांत आशिर्वादीत कर कितें सक्कड तांकां उण्या पडलां भरते कर दी मी सक्कड स्तुती करया हालेलुया 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 Jesus in the word of Jesus in the blood of Jesus हालेलुया हालेलुया सर्वेस पारा या उण्यांचेर आशिर्वाद घाल कोणे दान दिला फाल्यां हांगा वॉलंटियर्स जातात दान दितात फाल्यां हांगा कार्य करतात फाल्यां बरो क्लायमेट दी आज हो उंडो आमी कोण घरा पिडेस्त आसात तांकां व्हरून वांटना ह्या तिनूय दीस रेतीरीचो फळ आराधनाचो फळ कशें तुवें 2 मसल्यो 5 उंडे वांटतना हशाब घडलें आशिर्वाद गेले आज हे उंडे द्वारी तेंच आशिर्वाद जेजूच्या अमूल्य कुडी रक्ताचे आशिर्वाद हे येवकारिस्ताचे आशिर्वाद तांकांय लाभूं दी म्हणून हांव आशिर्वाद दितां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया 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 एद्या वडा सक्रामेंता येद्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलात नव्यो रीती आधार्या सल्वन वेचा अस्कत विश्व्यांक बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पोताक उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान असीता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावार्थ
बारावीची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. तकले उखोल दोनी हात वयर उबारुया. 3 दीस हांगा फादर अनिल आयिल्लो, तशेंच विलियम आमच्या सांगाता आमकां हांगा मजत दिल्ल्या वॉलंटियर्सांचो उपकार बावडटाना म्हज्या दिएसीच्या मोगा खातीर, म्हज्या गोवळ्या खातीर, याजाक रिलिजियसां खातीर, विशेश त्या सावां खातीर तुमी मागोवंक हांव उलो दितां. तशेंच हांगाचें फेस्त फाल्यां बऱ्या आतारान जावं दी. आमचो निवृत्त गोवळी बाप एलोशियस पॉल सोजो फाल्यां मिसाचें बलिदान ह्या जाका सवें रिलिजियस सवें भेटयतलो आनी भावार्थ्य सवें भेटयत आसतना हें फेस्त हांगा बरें वातावरण हर एक आमी येवजिल्ल्या प्रमाणें जावं दी. आनी वर्तें आशिर्वाद ह्या आडोरेशन मॉनेस्ट्रींत हांव आमच्या दिएसीसीन सगळ्या गांवाचेर वाडोवन दी म्हणून एक घडी भर दोनी हात वयर उबार मागतना आमचें भयण आज आमी बऱ्या तरान घरा पावोन फाल्यां इसबार जाणांक सांगाता घेवन येवं कृपा देव दिवं दी. आनी हें लायव्ह पळोवनशें घरांत हांवनी आशिर्वादी जावं दीत. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus for all the blessings that showered upon us. Thank you Jesus. Hallelujah. आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पित. दिनवस्तीची 2 उतरां मोगाच्यान दायकून सुमेस्तां बोश्या. पटले 3 दीस आत्मीक बरेपणान आमकां देवान बरलां आनी ह्या बरूंक कारण जाल्ल्या दोगा याजकांचो आमी आज उपकार बावडटा. प्रत्येक रितीन पयलींच्या दिसा मानदीक बाब फादर अनिल गणगणीत शर्माव दिवन सक्रामेंताच्या विशयान तांणी भोव वर्त्या रितीन आमकां तिलसिलां. आनी उपरांतले 2 दीस आमकां चड आशिर्वादाचे, कृपेचे आनी मोगाचे जाल्यात. फाटल्या 7 वर्सां जावन मंगळूर दिएसीसीन आत्मीक उजो पेटयल्लो याजक जावन आसा माननीय बाब फ्रँकलीन सोस. आमचे तळयांचो शिवर दिवन ताका आमी दिनवास पाठोवया. ह्या 3 दिसांक कोणाक विंचचें म्हणून विचारल्या वेळार आमकां आयिल्लें प्रमुख नांव फादर फ्रँकलीन सक्रामेंताच्या मोगान बरलोलो आनी सक्रामेंता विशयांत आनीक चड गूण आमकां तिळसूंचो. आज ह्या याजक बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा भितरल्या माद्रींच्या नांवान. मोगाच्यानो परत आमी तांच्या पासून एक घडी बरो हात उबार मागया आनी ह्या याजकांक विशेश रितीन ह्या दिएसीसीन तशेंच भायल्या जायत्या दिएसीसींनी देव तांकां उपयोग करून दी आनी कृपेन भरून दी म्हणून हें आमचें मागणें. घट्ट हात उबारून स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया. सक्तेन समया तुज्या आशिर्वादांनी तांकां भर. कृपेचो शिवर तांचेर वत. तांच्या मुखांत जायते आत्मे बादशाह जावं दीत. समया सैतानाची पदवी मोडून तांकां विशेष अधिकार आनी देणी दिल्याय ते उपयोग जावं दी समया. हालेलुया. आनी भोव आपुरबायेन 3 दिसांचें संगीत आनी आराधनाक आमकां कोमो केल्ल्या आमच्या बाबा विलियमाक थाळयो दिवन आमी देव बरें करूं म्हणया. फाल्यांचो दीस
सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत हांगासर निरंतर आराधन आसतलें. विंगड पंगड हांगे हे आराधन चलोवन व्हरतले. देखून हे आराधन आमी भाग घेवया. तशेंच 6 वरांचें दाबाजीक फेस्ताचें मीस आमकां येदोळ तिलसिलां आमी भाग घेवया. अशें कॉर्पस क्रिस्ती हें फेस्त आमकां आशिर्वादाचें जावं दी. सकड आमी उबी रावया आनी अखरेचें गीत आमी गावन संतोशान आमी गरावया. सोम्यातीन वासुयां तो बरो, सोम्यातीन वासुयां तो बरो, सोम्यातीन वासुयां तो बरो, मोगा परिमिता सो करो. दिवस्तोलो सोम्या कई काढी, वकंतोलो महिमा संसाकाळी. सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांसो सदांकाळी. सोम्यातीन वासुया तो बरो, सोम्यातीन वासुया तो बरो, सोम्यातीन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सो करो. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दसमनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें